मोगाच्या भाऊ भयणीनो प्राजीत कालार आमी आसा आनी प्राजीत काल जावन आसा देवान जेजून आमकां सोदून येवचो आमी ताका भेटचो आमी सामातेवाच्या वांजेलांत आयकता वाचता 19 अध्याय 34 वर्ड ए जेरुजालेमा ए कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकट्या भितर लिपयता तशें हांव तुका एकठांय करता पूण तूं आयकलें नाय देवान केल्ल्या भेटेचो भेट तुवें पारकिल्ली जाल्यार मोगाच्यानो देव आमची भेट करता प्रत्येक जावन ह्या प्राजीत कालार रेतीरे मारिफात ताच्या उतरां मारिफात सक्रामेंता मारिफात आमची तूं भेट करता आनी आमकां निरंतर ताचे लागीं आपयता पाटी येया तुमी समेस्त कश्ट केले न्हू आनी वजन वगयतले न्हू हांव तुमकां विशव दितां म्हजें जूं तुमच्या कांद्यार घेया म्हजे तावन शिका कित्याक हांव कालत्या आनी बोळ्या काळचो मोगाच्या न्हू आमी ती वजन वयतलीं आनी आमचें वजन जावन आसा आमच्या पाताक सक्कळी आमी अस्कत आमच्या काळजाचे अत्रे घेवन आमची मागणी घेवन आमची विनवणी घेवन आमची तेसांवां घेवन हांगासर आमी आयल्या व्हडा बावरतान आमी आयल्या जेजू बावरतान आयिल्ल्यांक केद्दाळी खाली हातांनी पाटीं धाडूंक ना वस्त तुज्या बावरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें मोगाच्या न्हू तुमचें काम कुशीक दोवन तुमचे राटावळी कुशीक दोवन हांगासर तुमी आयल्यात जेजू तुमकांय आमकांय खाली हातांनी पाटीं धाडिना ताची शांती ताचें समाधान आमकां तो दितलो आनी हांगा तावन तुमी पाटी वता आसतना संतोशान पाटी वतल्यात मोगाच्या भाऊ भयणीनो रितरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आसात आमचे पाद्रा मानदीक बाप सिरील लोबो हांगासर आसात व्हडा मोगान हांगासर ते येतात हे रेतीर बरें चलोन व्हरतात आज हांगासर आयल्यात हे रेतीर चलोन व्हरोंक तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन डिसोजा फेरार तावन येतात तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा हांगासर हे डिवायन वर्डाचे आसात हे रेतीर टेलिकास्ट करतात तांकांय हांव स्वागत म्हणटा मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां देव बरें करूं Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू महिमान जेजू हे जुबलेवाचें वर्स आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा पुनशेताक भेट दिल्यार आमकां इंडुलजन्स मेळटा पूण आमकां सांगलां आनी त्या बरोवशान आमी आयल्या आतां जुबलेवाचें वर्स म्हळ्यार कितें तातूंत आमी कितें करूंक का आज आमी एक विशय तांतलो काडया तुमी रेतेरेक येतना बायबल हाडला म्हूण हांव चिंता हाव मेनी ऑफ यू ब्रॉट युअर बायबल्स येस लेविटिकस म्हळ्यार लेवीश शास्त्र 25 10 हांवें सांगता वाश्यांगी हे 50वें वर्स तुमी पवित्र म्हूण परगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर निवास्यांक सुडका पासरूंक जाय हो तुमकां एक जुबलेव जावंक जाय तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मलगड्या घरा फाटी येवचें हर एकल्यान आपल्या कुटुंबाक जुबलेव म्हळ्यार कितें आमच्या मलगड्या घरा आमी फाटी येवचें परत 13 ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मलगड्या घराक फाटी येवंक जाय आपल्या मलगड्या घराक फाटी येवंक जाय हालेलुया 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 आमकां एक रजा मेळटना आमी खंय धांवतल्या मलगड्या घरा धांवतल्या आमच्या आबाकर धांवतल्या व्हडली मांयकर धांवतल्या जुबलेव म्हळ्यार तें दॅट इज जुबली गोईंग बॅक टू युअर रूट्स तुज्या पाळांक पाटी येचें तुझ्या मुळाक पाटी येचें दॅट इज जुबली हालेलुया
Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गां जेजू अर्गां होगळाप जेजू होगळाप जेजू. आज आमी आमच्या मूळ घरांतून बारी पयस गेले हांव न्ही हे आमी विवरूंक वेता आमी समजोवंक वेता देव आमकां पाटी आपयता म्हजेशी पाटी हे तूं म्हज्या घरांतून मस्त पयस गेलाय तूं तुज्या मलगड्या घरा पाटी हे खरेंच म्हणल्यार जुबलेव आमी पाटी येवचें म्हज्या मलगड्या घरा पाटी येवचें म्हज्या मुळाक पाटी येवचें म्हज्या पाळांक पाटी येवचें इजंट इट ब्युटिफूल हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. आज वेचीक पुताची वपार आमी नियाळटा मिसा वेळार तो ताच्या घरा केदळा पाटी आयलो की तेदळा जुबलेव ताजेला जुबलेव हालेलुया हालेलुया प्रेज यू जीजस थँक यू जीजस देखून आमी एक गीत गावया तुज्या जरीक म्हाका येवंक दी सोम्या पेज नंबर 137 तुझे जरी म्हाका येवंक दी सोम्या तुज्या झरींतले पियोंक दी सोम्या तुजे झरीन जियोंक दी सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी तुझे जरी म्हाका येवंक दी सोम्या तुझे झरींतले पियोंक दी सोम्या तुझे झरींतले जियोंक दी सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी Spiritatăi Macai di somia Spiritatăi Pion di somia Spiritatăi Gion di somia Ion Macadi Pion Macadi Gion Macadi Spiritate म्हाका येवंक दी सोम्या Spiritate पियोंक दी सोम्या Spiritate जियोंक दी सोम्या येवंक म्हाका दी पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी Ion Macadi Ion Macadi पियोंक म्हाका दी जियोंक म्हाका दी Aleluya, 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 Hallelujah, 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 aleluya, 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 aleluya. hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जुबले म्हळ्यार आमच्या मलगड्या घराक आमी पाटी येवचें इस्रायल परजा ती कश्टोन ती इजिप्तांत आशिल्ली ती पाटी येयली इजिप्त घरांक एक इस्रायल घरांक एक चिंता पसरलें आमी ह्या संवसारांत फकत वाडसुरी देखून आमी आमच्या घरा पाटी येवंक आसा म्हाका न्हू म्हजे थंय जेजू पयस सोवना म्हजे हांव तूं पयस गेला From myself, I have gone very far. देव पयस सोवना देव आसले कडेन तो सांगा हांवें फाटी येवंक हांवें फाटी येवंक देखून
आमची पाळां पळयल्यार आमी खालती जाता, आमची मुळां पळयल्यार आमी खालती जाता. जायतीं जाणां आतां तुमी फ्लॅटांत पुरा रावतात न्ही गी, बऱ्या घरा रावतात. तुमचें मलगडें घर खंय त्या गेल्यार कितें जाता, हो हांव हांगा जल्मल्लो, हांव हांगा खालतें जाता, म्हाका खालतेपण भोगता, म्हजी पाळां कितें म्हूण म्हाका भोगतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखून तुमच्या ल्हानपणाचो उडास येता तुमकां. म्हाका कळीत आसा आमच्या ल्हानपणार सारकें वस्तूर घालूंक नातलें न्ही गी, वेळार बरें जेवंक आसलें गी नातलें. दॅट किप्स यू हंबल. हंबल देवान म्हणचें जुबलेव म्हळ्यार तुमच्या मलगड्या घरा फाटी येया. तुजें रूट्स समजून घे, तुजी साळां पाळां समजून घे. देखून आत्मीक जिवितांत फाटी येवचें म्हळ्यार कितें. साम पावल तुज्या पत्रांनी 164 टायम्स इन क्रिस्तो बरयता म्हूण लेखता. क्रिस्त थंय, क्रिस्त थंय, क्रिस्त थंय. देखून मिसाच्या मोदेगात म्हणटा हांव, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय. जिबले म्हळ्यार क्रिस्त थंय, खऱ्या क्रिस्ताक थंय फाटी येवचें हांवें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हाका न्हू सगळो संवसार क्रिस्त मरिफात क्रिस्ताक खातीर रचला. तुमकां बरें कळीत आसा जॉन 3:16 कितें म्हणटा, जो हांव 3:16 कितें म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारी धाडलो. वय गी तो आमकां मस्त बायाट येता. 3:19 वाचा, 3:19. हू वील रीड फॉर मी 3:19. जो हांव 3:19. तिनीत अशी जातली, उजवाड संवसार आयलो खरें, पूण आपली कर्तवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की तितलोच मोग लोकांनी काळोखाचो केलो. ती काळोखा फाटल्यान धांवली. हें बेजारायचें. हें वाचतना बारीक कशी जाता. 3:16 वाचतना देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता संवसारी धाडलो. पूण 3:19 वाचतना इतलें बेजार जाता की देवान मोग केलो मनीस काळो फाटल्यान धांवलो, काळोखा फाटल्यान धांवलो. हालेलुया, हालेलुया. देखून जिबलेव म्हळ्यार देवा कडेन फाटी येवचें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, उजवाडाक फाटी येवचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एका घरा बापूय कडेन पूत झगडलो. 2021 ते झगडतात. बापायच्या आनी हाचे चिंता समो वचना. झगडलो आनी पयस खंय गांवां गेलो, बॉम्बे तसल्या गांवां गेलो. थंय थोडे दीस काम करतना बापायचो उडास आयलो, मायचो उडास आयलो, ताच्या मलगड्या घराचो उडास आयलो. ताका कळ्ळें हांगा मस्त वेळ रावंक जायना. घरा फाटी वचूंक लज दिसता. कितें करचें. एक लेटर बरयता मम्मीच्या नांवार, मायच्या नांवार लेटर बरयता. माय, हांवें बाबाक मस्त दुखयलां, डाडाक हांवें मस्त दुखयलां, म्हाका फाटी येवंक मोन आसा. जर तर तुमी बक्षितात जाल्यार घरा मुखार एक आंब्याचो रूख आसा. त्या आंब्याच्या रुखाक एक वायट फ्लॅग बावटो तुमी बांदा. हांव येणे बसार येता. आंब्याच्या रुखार वायट बावटो आसा जाल्यार घरा येता, नाटल्यार घरा येवंकूच येना. तो वायट बावटो पळयतना म्हाका कळटा की तुमी म्हाका बक्षी लावन. घरा आयल्यार म्हाका दोन्यान मारचे नात, कोयतेन मारचे नात, सारणे कुट्यान वान्यान मारचे नात, म्हाका खात्री आसा. देखून हांव फाटी येता. बसलो बसार बसलो. ताच्या फ्रेंड्साक आपोवन हाडलें धैराक. दोग जाण इशीन तिशीन बसल्यात. फ्रेंड्स हो मुद्देम बसला. ताचें घर लागीं येतना म्हणालो, आमच्या आंब्याच्या रुखार एक वायट बावटो आसा की पळय म्हणून. त्या फ्रेंड्सांनी म्हाका पळोवंक नाका, कळीत आसा म्हजो बाब इतलो कठोर की तो वायट बांदचो ना म्हणून. घरा लागीं लागीं येतना कितें पळयता, घराच्या आंब्याच्या रुखार एक न्हय 100 बावटे बापायन बांदल्यात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
ते म्हणटात अडे एक बांदून 100 बांदल्या सगळो रूख पांचवालो धवो दिसता. म्हज्या मलगड्या घरा येचें म्हळ्यार तें जिबल्यो म्हळ्यार बरें करून 2 पटी लेविटिकस 25 म्हणटा जिबल्यो म्हळ्यार तुमच्या मलगड्या घरा पाटी येवचें, तुमच्या मलगड्या घरा पाटी येवचें. आतां म्हाका न्हू डू यू थिंक साम पावलू सोम्य सांगता इतलो एक पोटलो की गलेशियन 2:20 गलेशियन्स 2:20 देवाचें उतर म्हणटा क्रिस्त सोवे म्हाका कुरसायला परतेक इन क्रिस्तो आय हॅव क्रुसिफायड माय सेल्फ टू द क्रॉस ऑफ जीजस क्रायस्ट. हें उतर सांगतना म्हाका एक उडास येता. म्हाका एक गजाल सांगा, हांगा कुरीस पळयतात वय तांतू मेल्लो जेजू कित्याक जाय? वाय डू यू वॉन्ट ए डेड जीजस ऑन द क्रॉस? आमचे इतर पंगडाचे प्रोटेस्टंट पंगडाचे भाव आसात तांची इगर्ज आसा, इगर्जेंत कुरीस मात्रा तांतू मेल्लो जेजू ना. वाय डू यू वॉन्ट अ डेड जीजस ऑन ए क्रॉस? कितें म्हणटा तुमी? मेल्ल्या जेजू कुर्सा वयलो तांणी निकोदेमस तांणी पुरा देंवयला सकयल. मागीर जोझेफ आरिमाथेस तांणी पुरा मेळून जेजूक सकयल देंवयला आनी ताच्या फोंडान ताका दवरला. तो थंयच्यान जिवान जाला. तरी तुमी कातोलीक परते काल्याक त्यो मेल्ल्या जेजू कुर्सार दवरतात. क्वेश्चन. हांवें तुमकां एक सवाल विचारले, हाची जाप आमकां गोत्तू ना न्ही की तो तुज्या मुळाक वच. मलगड्यांक गोत्ता असो जाप म्हाका गोत्तू ना. हांव थंयच्यान मस्त पयस धांवलां. म्हजी जानवाय सोदून हांव खंय पयस धांवलां. म्हज्या मलगड्यांक गोत्ता सगिना. हो कुरीस असो दवरल्यांक कळीत सगिना. एवरीथींग इन फेथ गो टू द रूट्स. आतां लेट मी आन्सर यू. मगच्यानो कुरीस केदळा उत्पन्न जालो? कुरीस केदळा उत्पन्न जालो? उत्पत्ती ग्रंथांत आसलो तो. एक स्वरूप रुखाचेर आयलो, रुकोडाचेर आयलो आनी येवेक तेंच्यान आपयता, येवा तूं ये हांगा. येवेक गोत्तू नाटलें ह्या रुखाचें फळ कांय नजो म्हणून. आदांक गोत्ता आसलें. देवान उत्पत्ती ग्रंथांत 2 आदांक पयलें आसलें आनी म्हळें अळे तुका हांव ह्या तोटान दवरता, ह्या रुखाचे सक्कड रुखाचे फळ खावयेत, ह्या रुखाचें मात्र कांय नजो. उपरांत येवेक रचलें. येवे कडेन हें उतर देवान सांगूं ना. येवा ती रुखा कडेन गेली. आदाम कडेन बरें उलय नाटली कोण्णा. आदाम कडेन बरो संबंद नाटलो देखून ती कोणी उलोवंक नात. देखून ती रुखा कडेन गेली. रुखा कडेन सोरोप तिका आपयता, येवा तूं कितली सोबीत, तुजो ताळो कितलोसो बरो, तुवें रांदलें कितलें बरें जाता. कोणी एप्रिशिएट करता तिका. बरें खुशी जाली. त्या रुखा कडेन एक दीस गेली, दुसरे दिसा गेली. त्या रुखाडाचेर आदावन हांगा बसून सांग जालें, येवा तूं फाटी ये. आमकां देवान त्या रुखा कडेन वचून नजो म्हूण सांगला, त्या सर्पा कडेन उलय नजो म्हूण सांगला, तूं फाटी ये म्हूण सांगीत आसलें. पूण तोंड उक्तें करना. त्या रुखाडाचेर पाताक आयलें. रुखाडाचेर पाताक आयलें. देखून देवान त्या दीस निर्धार केलो, रुखाडा वरवींत हांव साल्वार करतलो. हालेलुया, हालेलुया. देखून ह्या कंतराच्या बुकांत तुमी एक कंतर काडा. करेजमाच्या कंतराच्या बुकांत नामान कुर्सा बागिरुका आसा की पळया. खंय आसा? जे J18. आमी एक 2-4 जाणां म्हणया ही आमच्या मलगड्यांच्या पाळांक आमी या ब्रदर. J18 पेज 269. उडास आयले न्ही आमचे मलगडे म्हणटाले,
लागी रुका तुझे सारको दुसरो ना फुलां फळां ससां तुका खंयच्याय वनांत मेळना दुलो किळे दुलो रुका दुलो वचन सांबाळता फोर्थ रुकाचेरी गातकी सर्पा आदि पुरुषा टकयले रुकाचेरी सडवून दारान पापी कुळा सोडयले रुकान केल्ल्या घया देवान वोका केले रुकाचे हालेलुया 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 आमच्या मलगड्याने एक कंतार बरयला रुखान केल्ल्या गायाक रुखातावन देवान वखत सारयले हालेलुया हालेलुया. हाऊ ब्युटिफुल इज द हिम रुखान केल्ल्या गायाक रुखाच्यंत वखत देवान केल्या देखून मनशा कुळाक पळया आज आमी बरी वस्तूर घालून येता आदाव आनी येवेन देवा मुखार कशें येवंक आसलें पयलीं आदावंक आनी येवेक रसतना ती प्रेज एंड वर्शीप करिनातली कित्याक हालेलुया हालेलुया प्रेज एंड वर्शीप करिनातली कित्याक वाय दे वर नॉट प्रेईंग वी डोंट रीड दॅट दे वर प्रेईंग ती मागणी करताली येदेन तोट्यान हात वयर करून हालेलुया म्हणटाली कांय ना देवाक स्तुती करताली कित्याक ती 100% देवा सांगता आसली देवाची स्तुती करची गरज ना ताच्या काळजान पातकाचे खतत नातले ल्हान भुरग्यान आमगेर जल्मतात एक मनी पातकाचे कथा गी ती देवाची स्तुती करतात गी गरज ना तांकां गॉड आनी ती एकत एकत आदावानी येवं येदेन तोटान स्तुती करची गरज ना तितली निर्मळ आनी विनगीन येताली ल्हान भुरग्यां बरी आमच्या घरा ल्हान भुरगीं तांकां वस्तूर घालना कांय ना आमकां कांय तांकां म्हजी एक व्हडली माय आसली ती ल्हान भुरग्यांक पळय सगळ्यांनी किस दिताली न्ही कित्याक ते लायक गॉड ती देव ती इनोसेंट प्रेज द लॉर्ड व्हडली माय मात्र तुमी तशें करतात न्ही आसून देवा मुखार देवाक तितली मोगाची ती विनगीन येताली देवा मुखार सोरोप आयलो ताका कोले न्हेसयले केदाळ सोरोप येता गोताय थोडी म्हणटात फादर आमच्या घरा सोरोप येता केदाळ येता इज्रायल परजेक सोरोप केदाळ आयलो भावान आनी भयणीनो ती पुरपुरली देवाक पुरपुरींग म्हण एक आसा केदाळ पुरपुरतात गी तेदाळ विकाळ सोरोप देवान धाडले तुमच्या घरा केदाळ सोरोप येता गोता गी केदाळ तुमी एकामेका पुरपुरतात हालेलुया हालेलुया बायल गोवाक पुरपुरता गो बायलेक पुरपुरता तेदाळ कोण येता तो अशें वाटेर चलचो येना आनी एक ताचे व्हडलो येता पुरपुरींग इनवायट्स सरपंच देखून आज हांव एक पुरपुरतालो कोण ना देखून सोरोप आयलो हांचे मदें बरें ना संबंद देखून हांव एक या पळया मदें एक आयडिया घालया त्या रुखाडाचेर आयलो आनी येवेक खोले न्हेसोवचें बरें केलें आतां देवा मुखार तांणी प्रेज एंड वर्शीप करीचें खोले न्हेसोवन करीचें देव तांकां दिसना पाताक तांकां दिसता दोळ्या मुखार आतां तांणी मागाचें दिमेर पडोवन पयलें नातल्ले मोगाचें न्हू ते व्हेरी इनोसेंट देव तांचे संगत एक जावन आसलो इजंट इट त्या दाळात देवान बसयले या रुखाचेर आतां कंतार म्हळें न्ही की रुखान तांकां गायी केलो देखून रुखाचेंत वखद करता म्हण देवान चिंतलें आनी अब्रामाक देवान विंचलो
अब्राहमान मरिया गुड्याक बैसरतना 3 दीस गुड्याक सोडलो. रुकोड खंय आसले? पुताच्या पाटीर आसले. यार रुकोड येता मनशा कुळाक हांव वखद लायता म्हूण देवान चिंतलें. पूण त्या भुरग्यान, त्या चरक्या भुरग्यान, तो भुरगो केदो व्हडलो कोत्ता तुमकां? 20 years. 20 years. ल्हान भुरगो न्ही. आमी चिंता ल्हान भुरगो बली भेटे म्हणलें ना. 20 years. तो इतलो कालजलो की बाबा कडेन विचारिना तो. तुमी काडा ते उत्पत्ती ग्रंथ. थंय वर्शीप करूंक येता, प्रेज करूंक येता म्हणटा, स्तुती करूंक येता म्हणटा तो अब्राहम. पळया, अब्राहमाचो यज्ञ. अब्राहम 22, उत्पत्ती 22 वाक्य 5. तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगाता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता. तो बली भेटयता म्हूण सांगना. अंडरलायन इट. हेंतू तर बरयलां, उपरांत तुमची पाटी येता. हांगा एक स्तुतीक एक बरें एक एक्सप्लेनेशन आसा. आतां सांगता तुमकां. वॉट एवर यू ऑफर गॉड इन प्रेज, इट विल कम बॅक टू यू. जें कितें तूं स्तुतयेंत देवाक दिताय तें तुका फाटीं मेळटा. अब्राहमाक बरें गोत आसलें. अब्राहम म्हणटा, उत्पत्ती 22:5. तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगाता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता. ताका गोत्त आसा म्हज्या पुताक हांव थंय बाली भेटयता, पूण तुमचेशी आमी पाटी येता म्हूण कित्याक म्हणटा? ताका गोत्त आसा जें कितें हांव स्तुतयेंत देवाक दिता, देव म्हाका पाटी दिता. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. घट्ट ताळयो पेडा देव मोगाळ भावने. तुमी कितें स्तुतयेंत देवाक दितात, देव तुमकां पाटी दिता. कित्याक गोत्ता की वाय गॉड हॅज टू गिव यू बॅक वॉट एवर यू ऑफर इन प्रेज. कित्याक तुमी आयतारा मिसाक येताना काणी काडून येतात, पयशा रुपी वस्तू रुपी, ती देवान तुमकां दिल्ली. पळय की देवान तुमकां दिल्ली. देवान दिनातलें देवाक दिव्य जावचें खंयचें? देवान दिवना हें. देवान दिनातलें देवाक दिव्य जाल्ले विशय खंयची? स्तुती. द ओन्ली वन थिंग, द प्रेज that comes from your heart. That comes from your heart. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. देखून अब्राहमाच्या पाटीर, अब्राहमाच्या पुताच्या पाटीर ते रुकोड दवरलें देवान इजाकाच्या पाटीर. आनी ताचे तावन मनशा कोणाच्या पाताक काडया म्हूण चिंतलें, पूण जावना. ताका त्या रुकोडार न्हिदयतना देवाची काळीज इतलें मोवाळ्ळें की त्या दीस देव म्हणलो, अब्राहम तुज्या पुताक न्ही, म्हज्या पुताक हांव बाली भेटयतलो. सोड, म्हाका तें पळोवंक जायना. आय कांट सी यू ऑफरिंग युअर सन. आय वॉन्ट टू ऑफर माय सन. देखून तुज्या पुता बदलाक हांव शेळी दिता. आतां निमाणे शेळये बदलाक कितें दिता? पूत दिता. न्यू टेस्टमेंट तेदोन बसरी तांणी शेळी भेटयली, बली भेटयली, बोकडे भेटयले. आतां देव म्हणटा नव्या सोल्ल्यान शेळये बदलाक हांव म्हज्या पुता दिता. अब्राहमाच्या जिवितांत पुता बदलाक शेळी दिली. नव्या सोल्ल्यान शेळी बदलाक कितें दिलें? पुताक दिलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया, रुकोडात जावन सालवार करून देवाची पळयलें, जावना. उपरांत मोइजेच्या हातांत एक बेतकाटी दिली, एक रुकोडगी बेतकाटी दिली. त्या बेतकाटींत सालवार करून चिंतलें देवान, जावना. तांबडो दर्यो केलो, कडपातान उदक दिलें, पूण मनीस मरुभुमी ती देवा पुरपुरले. देवाक सालवार करूंक जावना. आतां वन थिंग आय टेल यू, तुमी कितलीं जाणां आतां खरेंच म्हण कुमसार जाल्यान ऑलरेडी? कुमसार जाल्या न्ही? कुमसारीन वचून पातकां सांगली. एक पाताक सांगलें, फादर म्हाका राग आयला, म्हज्या भुरग्यांक हांव पुरपुरल्या. पाताक बगसले, पूण तुका राग आतां सुडका मेळ्ळी. दुसरे दिसा परतेक राग आयलो. यू आर फॉरगिवन बट नॉट डिलिवर्ड. यू आर फॉरगिवन बट नॉट डिलिवर्ड.
ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दवरजे तो सगळ्या मनशा कुळाक पातकां तावन काले सोडयतलो की बक्षितलो बक्षितलो न्ही सोडयतलो आर यू डेलिवर्ड टेल मी मग वायट वायट चिन्ह येतात बक्षले पूण दुसरे येता परते गायली हांवें मोसर केला बक्षले प्रत्येक दुसरे दिसा मोसर आयलो आमकां केदळ सुडका देखून भाताक बक्षल्यार पुरो गी आमकां सुडका मेळचे गे हा सुडका जायना गे देखून लाजर फोंडातून भायर येयलो ताका भायर ये म्हणून आपयलें कुमसारांतान कुमसारान म्हळ्यार तुका भायर ये म्हणचें भायर ये भायर आयलो असो रावला ताका काले कितें कितें केलां ताका बांदला ताका बांदला सोडया ताका दॅट वन वर्क इज पेंडींग तुका त्या फोंडांतलो भायर काडला कुमसार जाताना त्या फोंडांतलो तुका भायर काडला सोडयला देखून देवाक तें करूंक जाय आसलें इस्रायल परजेक इजिप्तांतल्यान भायर काडलें पूण ताका सुडका मेळोना स्टील दे आर स्लेव्स स्टील ताका इजिप्त ताशा जाता इजिप्तांत आमकां काळींग मेळटालें आतां मार्गा देगेर व्हडलीं व्हडलीं काळिंगां विकतात न्ही ते पळयतना म्हाका इस्रायल घरासून तुडास येता आमकां इजिप्तांत काळींग मेळटालें तवशें मेळटालें पियाव मेळटलो लसूण मेळटलो चिपटां मेळटाली मासली मेळटाली फाटी आम कुमसारीन उठून आयले बरी दुसरे दिसा परतेक जाता म्हळ्यार तशें कुमसार पाड न्ही बरें जायजे आमी पूण वन क्वेश्चन पापा म्हाका हाचे तावन सुडका केदाळा मोबायलांत वायट वायट हांव पळयता हाचे तावन म्हाका सुडका केदाळा दॅट इज वॉट यू वॉन्ट देखून देवाक ते सुडका दिवंक जाय आसलें देखून आपणाच्या पुताक ल्हानशा बाळाक सिमियोन प्रवादीन हातीन घेतलो सिमियोन भुरग्याक पळोवना सिमियोन कितें पळयलें खुरीस पळयलो आनी मरयेक म्हळें एक बली तुजें काळीज पापशितलें ही सॉ द शॅडो ऑफ द क्रॉस 30 वर्सां उपरांत स्नानीक जो हांव जेजूक पळयता तो जेजूक पळयना सोबीत जेजूक लांब केंस आसले जेजूक पळयना ताच्या पाठीर कुरीस आसलो पळयता आनी म्हणटा आळे अब्राहमाक शेळी दिल्ली पळया देवाची शेळी ही आळे ही शेळी आनी मुखार शेळी ना गॉड हॅज रिप्लेस्ड शेळये बदलाक आळे हाका दिला पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी जेजू 3 पोटी आपूण कुर्सार मरजे म्हणटा पूण सैतान भारी फाटल्यान आलो जेजूच्या तूं देवाचो पूत वयतर ह्या शिखरांत सकला उडी मार म्हणलो कित्याक हा उडी मार म्हळ्यार कित्याक ताका सैतानाक जेजून कुर्सार मरचें नाका आसलें जेजू कुर्सार मेल्यार ताच्या पयलें कितें करता येवकारिस्त घडता याजकपण घडता सक्रामेंत घडता इगर्ज आसतल्यो याजक आसतले आराधन आसतले मीस आसतले कुमगार आसतलो कुमसार आसतलो क्रिज्म आसतलो सैतान पयलींच पळयता देखून तूं ह्या दोंगरांत सकला उडी मार कुरीस घेवन दोंगरा वचनाका दॅट इज इज प्लॅन तें मरचें नाका कुर्सार कितलो बुदवंत पळय त्या आदांक आनी येवेक त्या रुकाडार ताणेंत नाडिल्लें तो आतां म्हणटा त्या रुकाडार तावन देव मनशा कोणाचे गायी वखद करूंक पळयता न्ही त्या रुकाडार तुजे तावन वखद करूंक पळयता तो देखून तुवें दोंगरार सोडचें नाका देव उड सकला उडी मार भयंकर शार्पा जेजू उतरवलो झाप दिवना सैताना हांव दोंगरांत सकला उडी मारूंक आयिल्लो न्ही कुरीस करून म्हणून वयर सोडून ती मोरोन तुका सत्यानाच करूंक आयिल्लो परतेक ओगोत रावलो थोड्या काळा ओगोत रावलो सैतान जेजून मातेवाच्या वांजेलांत चॅप्टर 16 विचारलें म्हाका लोक कितें म्हणटात एक जाप दिली पेद्रू म्हणालो तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत तित्त ताळणी हाडून आयलो पळय तूं देवाचो पूत वय जाल्यार आतां पेद्रूच्या तोंडांत आयलें तूं निजा देवाचो पूत
सैतान साडवळो भितर आळे आतां पेद्रूय म्हणटा पयले देवान मात्र म्हणटालो ओ मोगो मोगा सोबत आतां पेद्रूय म्हणटा पेद्रूच्या कानांत वचून सैतानान म्हळें आळे तो म्हणटा कुर्सार मरता म्हणून तूं सांग वचून ताणें मरचें नाका म्हणून सांग म्हजें उतर आयको ना तो तुजें म्हण उतर आयकता पड तूं मोगाचो चित न्ही हां पेद्रू जेजूक लागीं वण्णोर न्हू म्हणलो कानान म्हणलो सोमिया तें तुका बोगोवचें नाका जेजू कितें म्हणलो सल हांगासो सैताना म्हाका कळ्ळें सैतान तुज्या फाटल्यान ना देखून तूं उलयनाय हालेलुया हालेलुया प्रेज यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया हालेलुया नेक्स्ट जेजू कुर्चार मरता दाव्या कुशीचो स्वराक सैतानान चालू ताका कळ्ळें वो इल्लो कोटा हाच्या काळजांत एक ते आदावन फळ केल्ले रुखाचो इल्ले आसा हाच्या काळजांत आख्खा आतां पळयचे गेलो आनी म्हणलो आरे ताका सांग तुकाच तूं बचाव कर आनी आमकांय बचाव कर सकला देव त्या स्वरान तोंडा उतराक कितें म्हळें गोताय काडल्या उतराक तूं देवाचो पूत वय तर तुकाच तूं बचाव कर आमकांय बचाव कर आमी सगळीं सकल देवया जेजून जाप दिली नो नो हालेलुया त्याला चलवलो थर्ड टायम चलवलो फोर्थ लोकांक सांडवायले सकल आल्या तूं म्हणटालो इने तूं देवाचो पूत हें देवाळ मोड तिसरे येता बांदताय म्हण सकला देव पळय आमी फाती येता सकला देव लोकांनी म्हणलें न्ही कोणे म्हणलें सैतानान सांडवायलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया फिफ्थ वगत रावना तो परते गेलो सैनिकांक सांडवायले 100 जण सैनीक आले वसा सांगा सैनिकांनी बॉब मार म्हळें ए तूं म्हणटालोय तूं देवाचो पूत न्ही हांवें तुका सोमा 3 किळ्यांनी किळायला पळय तूं देवाचो पूत जाल्यार आमचें काम कितलें घट्ट आगी पळोवंक जाय म्हाका हे किळ्यांत तुका भायर येवंक जाता की जाय पळोवंक जाय आमकां सकला देव देवलो जेजू ना आतां बघचें न्हू देर इज अ पॉयंट वाय यू वॉन्ट ए डेड जीजस ऑन द क्रॉस जेजू आत्तां मरता म्हणटाना स्वरान उजव्या कुशीच्या स्वरान एक उतर मागलें कितें मरच्या जेजू लागीं उतर मागलें सोमिया तूं राजपदवी घेवन येताना म्हजो उडास कर जेजू कितें म्हणलो आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत वैकुंठ आनी सर्ग डिफरंट जायतगी सर्गार न्ही खंय वैकुंठांत वैकुंठ म्हळ्यार कितें अब्राहमाच्या गोपान तो आसलो पळय लाजर अब्राहमाच्या गोपांत आसलो तो बरो जागो हालेलुया 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 आनी मेल्ल्या जेजूक पळोवन जेजूक जिवेशी मारल्या शताधिपतीन म्हळें ट्रुली ही इज द सन ऑफ गॉड 5 फावटी सैतानान नाका सकला ओढून घालून पळयलें पूण हो मनीस सगळां बगसून देवाचो पूत जावन मेला देखून हो निजाकी देवाचो पूत हालेलुया हालेलुया देखून जेजू मरतना कळ्ळें संवसाराक मेल्ल्या जेजूक पळोवन त्या शताधिपतीन 100 सैनीक आसल्या शताधिपती म्हळें मेल्ल्या जेजूक पळोवन जेजू थंय आयलो तो फाटी आयलो तो ट्रुली इज द सन ऑफ गॉड निजाकी हो देवाचो पूत देखून हाका हांवें पातये जाय देखून भावन आनी भयणीनो प्रोटेस्टंटाच्या इगर्जेन खाली कुरीस मात्रा क्रुसिफिक्स ना आतां सांगा म्हाका फुलटन जेशीन 2 संगती सांगता क्रॉसलेस क्रायस्टलेस क्रॉसलेस क्रायस्ट आनी क्रायस्टलेस क्रॉस बोथ द थिंग्स डू नॉट एक्झिस्ट इन दीस वर्ल्ड कुरीस नातलो जेजू नातलो कुरीस आसना गॉट माय पॉयंट कुरीस नातलो जेजू आसा जेजू जल्मताना ताच्या फाटीर कुरीस आसलो की ना ताच्या फाटल्यान कुरीस आसलो की ना आसलो आतां जेजू नातलो कुरीस आसूं नजो आतां आय विल एक्सप्लेन यू आय टेल यू जेजू नातलो कुरीस म्हळ्यार कितें येवेन त्या रुखाचें फळ केलें तातूंत जेजू आसुल्ले कोण आसुल्लो सैतान आसुल्लो लज जेजूक कुर्सार मारतना पेद्रून त्या कुर्साक पळयलें रडलो आनी ताणें सुसायड करूं ना
ताच्या जिविताच्या नालिसायन कोणाक पळयलें ताणें कुर्सार कोणाक पळयलें म्हजो शिजांव कोणा शेता आपणाक सिनकार करून दी कुरीस आपलो खांदार घेवन तो फाटल्यार म्हज्या येवन दी जेजू काल तुका हांवें नेगार केलें तुका हांवें इन्सल्ट केलें तुका हांवें मोसा केलें हे सगळे कुरीस खाण गेलो ताणें पेद्रून खाण गेलो आनी कोणाक पळयलें मरतल्या जेजूक पळयलें मेल्ल्या जेजूक पळयलें कुर्सार वांचलो म्हटल्यार तोय वचून सुसायड करतालो आतां जुदासांनी तेंच केलें जुदासान जेजू तूं इनोसेंट आसुल्लोय पयशेच्या उर्बसान हांवें तुका विनकार केलें नेगार केलें म्हाका तुका पळोवंक जायना देखून थंय एक आदांक आनी येवेक नाडुल्लो सैतान त्या रुकार रावन आपयता ये तूं ये मोर ये सुसायड कर ताच्या जिविताच्या नालिसायन जेजू आसुल्लो की हा जुदासाच्या जिविताच्या कुर्सान जेजू आसुल्लो की तो आसुल्लो तर तूं सुसायड करतना मेनी पीपल टुडे कमीट सुसायड वाय दे आर नॉट एबल टू सी जीसस इन their क्रॉस a sickness is a cross a financial crisis is a cross the misunderstanding between you and family members is a cross take up that cross देखून लुकाच्या वांजेलान अध्याय 9 काडा ब्युटिफुली लूक बरयता ब्युटिफुली लूक 9 Luke 9 23 कोण वाचता 23 यस उपरांत सोमेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो खोरीच दिसान दीस उखोवन घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दुसऱ्या वांजेलांत वाचल्यांत 3 वांजेलांत वाचल्यांक अंतू कितें फरक आसा कितें व्यत्यास आसा सांगा तुमी एक वर्ड एक्स्ट्रा कोणी जर म्हजो फाटलाव करून खुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं ईच डे हॅज अ न्यू क्रॉस गॉट माय पॉयंट ईच डे हॅज अ न्यू क्रॉस हर एक दीस तो कुरीस आहा तुका तो कुरीस उखलून खान घेनी म्हज्या फाटल्यान ये पळया लोक कितले बरें बरयता जिजून सांगलां तें ब्रदर ईच डे हॅज अ न्यू क्रॉस रायट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गा जेजू आतां वो मेल्लो जेजू कित्याक जाय कुर्सार ताका पळयतना तुका सुसायड करया म्हणून बगल्यारी म्हजे खातीर जेजू मेला हांव सुसायड करिना हांव सुसायड करिना आतां आनी एक गजाल आसा त्या कुर्सार ताका मारला न्ही गी ताका केदाळे फाटी पळोवंक जाता गी फाटी पळोवंक जाता गी कुर्सार मारल्या जेजू फाटी पळोवंक जाता गी तुज्या जिवितांत फाटी पळयनाका जायतीं जाणां हांगा प्राय जाल्ले बरीत म्हाका ताणें मोस केलो हाणें मोस केलो हांवें इतलें काम केलें म्हाका इन्सल्ट केलें यू आर लिवींग वीथ अ डेड कॉप इन युअर हेड जंय मोडे आसा थंय गीत पडटलें जंय मोडे आसा थंय गीत पडटलें हालेलुया ती लोताच्या बायलेन कित्याक फाटी पळयलें कित्याक फाटी पळयलें लोताची बायल त्या गांवची सोदोम गोमोराची तिची भाव भयणी आवय बापूय बाप्पू मावशी पुरा थंय आसात तिची आस्त थंय आसा लोत त्या गांवां वचून रावुल्लो लोताक कांय प्रॉब्लेम ना ते सोन धांवन येवंक बायलेक ताचे स्त्रियांचे काळीज कितले म्हळ्यार तिचे सगळे खानदान थंय आसा देखून ती फाटीं पळयता
फाटी पडे येतालें तेणें कित्याक म्हळ्यार ती सगळें सोन्न येता ती मिठाचो खांबो जालो. कम ऑन, दोज ऑफ यू हियर अबाव 40-50 यू लूक बॅक, यू आर वर्शिपींग युअर प्रॉब्लेम्स. वी आर वर्शिपींग आवर प्रॉब्लेम्स. एक मेल्ले मोडे हांगा दवरचें. त्या दीस 20 वर्सां पयलीं म्हाका ताणें तशें सांगलें आनी अशें सांगलें. यू डोंट वॉन्ट टू लीव दॅट बर्डन. आमी एडोरेशन करता, एडोरेशन थंय उडत काडटा. लुक एट जीसस. ही सेज थ्रो द डेड थिंग्स फ्रॉम युअर हेड, कीप अवे दॅट वन. That person you are not able to forgive, leave beside him. जेन्ना पर्यंत आमी आमचे आदले दूख काणकोण येता, आमी मीठ असो कामो जाता, कांय करूं जायना आमच्या जिवितान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, अगळाप जेजू. देखून आमच्या कुर्सार मेल्लो जेजू आसा. थोड्यांच्या घरा जिवान जेजू जाता. नवें घर करतना बरो एक सुबित जिवान जेजू कुर्सार जाता. रॉंग. We want a dead Jesus. It is better to have a dead Jesus on the cross than a Christless cross. ताची एक कूस कालिया. तो म्हणटा ह्या कुर्साक तुमी कांद मारा. कित्याक म्हळ्यार ह्या कुर्सार हांव आसा. एका कुशीन जेजू ना, आनी एका कुशीन त्या कुर्साक तूं किळायशी तर. देखून गलेशियन 2:20 आय हॅव क्रुसिफायड मायसेल्फ टू द क्रॉस ऑफ जीसस क्रायस्ट, नॉट एनी अदर क्रॉस. हांवें म्हाकाच क्रिस्ताच्या कुर्साक किळायला, खंयच्या क्रिस्ताच्या कुर्साक न्हय. आनी एक कुर्सा संवसारांत जायते कुरीस आसात. आज काल कितें जाता म्हळ्यार एक फिल्म आसता. हांवें फिल्म पळयलें, मस्त तेम जालो. एक फिल्म पळयला, तातूंत एक चेडूं आहा. तें म्हळ्यार पाड काम करचें. तें विलाना बरी. ताचें नांव लुसी. आमच्या पुरा संताचें नांव फिल्मांतल्या खोट्या स्त्रियेक दिलां. रिटा, मेरी. तुमी पळयतात न्हू. There are saints, my friends. How world insults our saints. आम्ही ओगत रावल्या. ते फिल्मात एक नाकारी स्त्री आसा, तिका नांव लुसी. वी नो वॉट इज द वॅल्यू ऑफ सेंट लुसी. आनी तिच्या गोमट्यात येतलो कुरीस. त्या कुरिसांत कोण येता? अजून सैतान येता. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट तुझ्या कुर्सांत गोळ्यान कुरीस आसा की इम्पॉर्टंट न्ही. हाव युअर लायफ इज. देखून त्या कुर्सार तुवें जेजू आसा की पळोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दॅट्स वाय सांत पावल म्हणटा मावे पाटी म्हज्या मलगड्या घरा येचें म्हळ्यार म्हाकाच जेजूच्या क्रिस्त सांगाता. आतां हांव न्ही, कोण म्हजे थंय जियेता? क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. ओपन गलेशियन 2:20. गलेशियन 2:20. गलात घरांक बरयलें पत्र 2:20. वेन आमी आमच्या मलगड्या घरा फाटयेचें काम केदळ आखेर जाता म्हळ्यार सांत पावला बरी जेन्ना आमी म्हणूंक शकता. कितें? वास. क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला. येस. हांव आतां जियेतां तो हांव न्ही, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. येस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, होगळाप स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, महिमा जेजू, वंदन जेजू. वंदन जेजू. लुक एट दॅट टायटॅनिक. व्हडले तारू पळयला तुमी. टायटॅनिक तारू. ताचे बोवारी बरन उदक आसा न्हय गी. एक तेंबो मनी भितर येता गी उदक. आमी थोडे फावटी तसली जाल्या मनशां. हे नेवर अलाउड गॉड टू एंटर आवर लायफ. Yeah, he is besides me everywhere, not in my heart. I'll give you one example. तुम्ही ल्हान न्हंय पळयतात न्हय, ल्हानशी न्हंय, तोड वळ न्हंय जावन ती दर्या भितर येता. हांगाची उडपीची ती व्हडली न्हंय वचून खंय येता? तिचें नांव काय त्या न्हंयचें? हां, ऐका ना म्हाका. इंद्राळी. वय ती न्हंय गेली दर्याक भितर सरतना तिका बेन दिसता, हे देवा आतां म्हजें अस्तित्व कालें कोण ना. हांव त्या दर्या भितर गेल्यार हांव खंय येता कोण ना. हांव आसा येना हांगे कोण ना.
दर्या भितर गेल्ल्या उपरांत त्या न्हंयेन कितें सांगलें गो तें हांवूंत दर्यो हांवूंत दर्यो क्रिस्त लागीं येता पर्यंत तुका बेन दिसता कोण ना पूण क्रिस्त भितर गेल्ल्या मागीर तुंत क्रिस्त जी न्हंय म्हणटा हांवूंत दर्यो द मोमेंट वेन यू एंटर इन टू हिज प्रेझन्स यू आर क्रायस्ट हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून चड आनी चड तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका इन दीस बुक पेज नंबर 50 उबे राव चड आनी चड तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड तुजो जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका हालेलुया 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 चड आनी चड तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजी दया जाय चड आनी चड चड आनी all of you sing together तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू वैभव तुका वैभव जेजू वैभव तुका चड आनी चड तुंच जाय म्हाका चड आनी चड पवित्र आत्मो जाय म्हाका चड आनी चड तुंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका वंदन जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. दयकन बसा म्हाका न्हू जिबल्यो म्हळ्यार आमी समेस्तनी आमच्या मलगड्या घरा पाटी येवचें आमचें मलगडें घर म्हळ्यार कोण म्हाकाच क्रिस्ताक हांवें दॅट इज माय अल्टिमेट त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता
त्याच जेजू तें. You know, God created everything through Jesus and for Jesus, not for me. देवान वो संसार क्रिस्ता मरिफात Colossians chapter 2 or 1:17. Colossians, either 1, yes. Open your Bible. Colossians chapter 1:17. सर्व रचना जावचे पयले तो आसलो. सर्व रचना जावचे पयले तो आसलो. सर्व वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसा. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात अस्तित्वांत आसा. सर्व वस्तू ह्या संवसारांत कितें आसा दोळ्यांक दिसता, दोळ्यांक दिसना, सगळे देवान जेजू क्रिस्ता मरिफात रचल्यो आनी जेजू क्रिस्ता खातीर रचल्यो म्हणटा. इट इज फॉर जीजस. हांव म्हणटा हे म्हजे खातीर रचले. नो, इट इज फॉर जीजस. इतले म्हज्या मतींत आल्यार ती वस्तू पळयतना हें जड देवा बापान जेजू मरिफात रचला आनी जेजू खातीर रचला. एक फातर व्हडलो फातर आसा, तो म्हणटा देवाक, म्हणटा देवा हे मनीस मात्र आमचे बापा आमचे बापा आमचे बापा म्हणटात न्हय गी, हांव तुजो पूत न्हय गी. एक रूख म्हणटा देवा हे लोक मात्र तुका बाबा म्हणटात, हांव तुजो पूत न्हय गी. Am I not your son? Truly he is also a son. God created through Jesus and for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. देखून तो सांग पावल म्हणटा त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय. देन म्हज्या घराक हांव फाटीं गेलें बरें. पळया, जुबलेव म्हळ्यार आमच्या मलगड्या घरा आमी पाटयेचे. आमचें मलगडें घर ह्या संवसाराचें न्ही. देखून आमच्या बापा सर्गींच्या. यू लुक अपवर्ड. आमच्या बापा सर्गींच्या बाबा तूं थंय आसाय आनी म्हाका थंय येवंक आसा. म्हजें घर थंय आसा. यू मीन इट. बेश्टें सांगा नाका. आर यू रेडी? वेन यू से आमच्या बापा सर्गींच्या बाबा तूं थंय वयर आसाय, पप्पा तूं वयर आसाय, हांव हांगा आसा, म्हाका तुजें घर थंय आसा, म्हाका येवंक आसा. दॅट इज आवर अल्टिमेट गोल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पूण मनीस देवातान मस्त पयस येता, ताचें घर करता. आदावानी येवं कोले पांगरोणी आयलीं देवा कडेन, तशें नासतलें तें. विनगेंत येवंक. यू कम टू द लॉर्ड इन युअर ओन वे. गॉड हॅज अ डिफरंट डिझायन फॉर यू. आय कम टू गॉड विथ माय ओन वे. नो. देव म्हणटा जॉयल 2:12. जॉयल 2:12 मेळ्ळें तुमकां? पेज 1657. पेज 1657. 2:12. 13 पळया वाचता. सर्वेस्पर म्हणटा हां. उपास करून, रुदान करून, हस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. आतां तरी म्हजेशी परतून येयात. थंय पयस रावन तुवें उपास करियेत. पयस रावन तुवें दान धर्म करियेत. देवाचेर फातीर नटलोय उपास करता. देवाचेर फातीर नटलोय दान धर्म करता. व्हॉट इज द मिनींग? व्हॉट इज द फ्रूट? तूं म्हजेशी फाटी. दॅट इज जुबिली. रीड झकाराया 1:3. झकाराया 1:3. थंय मुखार गेल्यार मेळटा तुमकां. झकाराया पेज 1716. पेज 1716. देखून तांकां सांग. हां. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हजेशी परतून येया. उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पर, आनी हांव तुमचेशी परतून येतलो. हालेलुया. हांव तुमचेशी परतून येतलो. हांव तुमचेशी परतून येतलो. दॅट इज जुबिली. एक्सपिरियन्सिंग गॉड व्हेरी क्लोज टू यू. कमिंग बॅक टू गॉड.
रेस्टोरिंग युअर सेल्फ बॅक टू जीसस. पळया जेरेमाया 15:19 परत एक उतर. परत देव परत आणि परत मागता तुम्ही फाटी येया, म्हजीशी फाटी येया, म्हजेदान मस्त पयस गेल्यान, म्हजीशी परत मस्त पयस गेल्यान. जेरेमाया 15:19. पेज 1429. 1429. सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली, येस, तूं पाटी येशी जाल्यार या हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो नव्यान स्वीकार करतलो आनी तूं म्हजे हुजीर उबो रावतलोय. आणि तू म्हजे उजेर उबे रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. आयजाया 42:22 तो म्हणटा हांवें तुजे अपराध खुपां बरी पयस केल्यात. यू रीड इट. आयजाया 44:22. हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भाशेन आनी तुजी पातकां दोरे भाशेन पयस केल्यात. म्हजीशी फाटी ये. कम टू मी. यू सी हाऊ ब्युटिफूल गॉड इज कॉलिंग यू. 44:22. हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भाशेन येस, रिमेन वेट. हांवें तुजे गुन्यांव एका कोपा भाशेन. काल मोडां आसली गे ना, खंय गेली मोडां? कालची मोडां खंय गेली? देवान फसलायली. म्हाका कोत्तू ना ती खंय गेली म्हणून. देव म्हणटा तुजी पातकां सदां तुज्या दोळ्या मुखार येतात न्ही, ती हांव फसलायता, त्या मोडा बरी फसलायता. नेक्स्ट. आनी तुजीं पातकां धुवरे भाशेन पयस केल्यान. आज सकाळी तोंडाचेर दुरी पडली. वेर इज इट ना? तुजी पातकां त्या दुरे भशेन म्हज्या दोळ्या मुखार हांव पयस करता. तूं म्हजेशी फाटी ये. कम टू मी. दॅट इज अ ऑब्स्टेकल. माय सिनफुलनेस इज अ ऑब्स्टेकल. हांव ती पिटो करता. वन मोर ब्युटिफूल वर्ड. आयजाया 43:25. आयजाया 43:25. इट इज अ वन ऑफ द ब्युटिफूल वर्ड्स देवाच्या काकुळती विशीं. म्हजेच खातीर म्हजेच ताकी सगळे तुजे अपराध सगळे पुसून तुजे काडटा. अपराध पुसून काडटा. पुसून काडता. तो हांव उंच. तो हांव उंच. आनी मुखार हांव तुज्या पातकांचो आनीक उगडास करचो ना. हाव ब्युटी इज द मर्सी ऑफ गॉड. देव म्हणटा म्हजेच ताकी सगळे तुजे अपराध पुसून काडता. ही टिचर आसता इस्कॉलान. सकाळी येता, सांजे मसरी बरयता. सांजेर कितें करता? ब्लॅकबोर्ड बरो नितळ करता. दुसरे दिसा तूं वचून विचार टिचरी कडेन, टिचर तुवें काल कितें बरयलें? हांवें पुसलां, म्हाका उडास ना. दैत्य जाणां कुमसारा वचों म्हळ्यार बे मोगाचें न्हू. एक गजाल सांगता तुमकां. एक शेळी भायर पडली, सोदून गेलो वयगी. A sheep is lost. The shepherd went in search. A coin is lost. Again she is searching. ती जडता सोंसता. पूण एकलो पूत भायर पडलो, ताचो बापूय सोदून वचना. म्हजो पूत खंय आहा तो दुकराच्या गुडांत आहा ताका गोत्त आसा. तो सोदून वचना. तुवें आंगातान उठोवन थंय वचचें. ही वेट्स फॉर यू. You want Jesus, but you don't want to get up from your crown or throne. तो राय आसलो जेजूच्या काळार. हेरोद न्ही, ताका जेजूक पळोवंक जाय पूण ताच्या सिंहासनांतल्यान ताका उठोवंक नाका. We people like that today. We don't want to get up from our throne and go to Jesus. ताका ताच्या सिंहासनांतल्यान उठोवंक नाका. ते तेग जावन तितले पुर्वतान उठोवन तांच्या सिंहासनांतल्यान उठोवन हांगा सोदून आयल्यात. कम ऑन, जुबिली इज दीस वन. गेटिंग अप. तुज्या कदलांतल्यान तुज्या सिंहासनांतल्यान उठचें आनी सोमयेचे सोदनेरेचें. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. देखून एक गीत आमी गावया. नितळ म्हाका कर सोमिया. J18 पेज J11 पेज तुमच्या ह्या कंतरा बुकान पळय. ह्या कंतरा बुकान जे कितलें I yes I11 पेज 258.
बरें कर तुका गोत्ता तूं कितले पयस आसाय म्हण तूं खंयच्या सिंहासनार बसलाय म्हण तो गोत्त आसा जाणे तांची काळजां घडयल्ली तो जाणा बरी तांची दुकां ताणें आमची काळजां घडयल्ली आमचे काळीज कितले पयस आमचो बरो जाणा खंयच्या सिंहासनार बसला आम ताका बरो जाणा लेट अस रायज फ्रॉम देयर नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं संतोषा तुजे सरशी हांव येता महिमा तुजी गावच्या महिमा तुजी गावच्या नितळ म्हाका नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं संतोषान तुजे सशी हांव येता महिमा तुजी गावच्या महिमा तुजी गावच्या देवाचो नांव मस्त पयस आसा कितले पयस आसा देवाच्या बायबलांत तूं कितलो पयस आसाय एवकरिस्तांत तूं कितलो पयस आसाय सक्रामेंतांत आमी कितले पयस आसा यू नो इट पयस तुजे तावन पयस प्रयाण हांव करता तुजे तावन पोळा पोळ घेता सांगाता पयस तुजे तावन पयस प्रयाण हांव करता तुजे तावन पोळा पोळ घेता पूण मुसो देव खरो संगी आसाय तो मोत स्वाडाव आनी सदा गोडू पूण म्हजो देव खरो संगी आसाय तो मोत स्वाडाव आनी सदा गोडू नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवर तूं संतोषान तुजे सरशी हांव येता महिमा तुजी गावच्या महिमा तुजी गावच्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ते उतर म्हणलें पळय कीर्तन 33 वर्स 15 कीर्तन 33 वर्स 15 जाणे तांची काळजां घडयल्लीं तो वळखता सगळ्यो तांच्यो करण्यो आमची काळजां कोणें घडयल्लीं जेजून घडयली नेंगी म्हज्यो करण्यो ताका कळीत आसा की ना कळटात हां देखणी खरंच मातसो काळ मगाच्यो न्हू म्हणजे काळीज उगडचें ताका तर कीर्तनकार म्हणटा जाणे तांची काळजां घडयल्लीं तो वळखता तांची सगळ्यो तांच्यो करण्यो तोच कीर्तनकार म्हणटा कीर्तन 147 वर्स 3 147 वर्स 3 फपसाल्लीं काळजां हा म्हणजे तकळीत आसा म्हजी काळीज फपसल्लीं काळजां तो बरी तो करता बरी करता आनी तांचे घाई आनी तांचे गाय तो बांदता तो बांदता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गा जेजू Argan होगळाप जेजू होगळाप जेजू. वाय डू यू वांट ए वुंडेड जीसस वाय डू यू वांट ए डेड जीसस लुक एट हिम इज वुंडेड फॉर यू वी आर वुंडेड आय एम वुंडेड and he is also wounded. We have a wounded healer. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the
वी हॅव ए वुंडेड हिलर. आमी गायले, हांव तो गायला, आमकां एकलो गायल्लो मनीस असो गूण करूंक. पाद्र्याक थंय कुमसारीन बसला, ताच्या बदलाक आंज बुडवो बसलो तर कितें जातलें? इफ देर वॉज ए एंजल, कितें जाता सांगा? तुवें खंयचे पातक केले त्या वेळार थंयच तुका शेवटीत तो. ताका म्हळ्यार ताका कळीत ना बोगसूंक, तो पातक करिना. आंज बुडवो पातक करिना. हांवें पातक सांगच्या पयलीं म्हाका शेवटीत आलो. फिनिश. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ते वायनाडांत बुईंग कंपनी जाली न्ही, कितले लोक मेले. बुईंक बोगसूंक गोत्ताय, बुईंक बोगसूंक गोत्तू ना. ती बुईंग कंपनी जाता सकट मनशांक भितर व्हरतात. उदकाक बोगसूंक गोत्तू ना, उज्याक बोगसूंक गोत्तू ना. ते दुबळ्याच्या घराय पेट्टा, ग्रेस्ताच्या घराय पेट्टा. The nature doesn't know to forgive. Animals, they do not know to forgive. Only man can forgive. That's why we have a priest there. If there was an angel, that's why there is a man on the cross, wounded. He is wounded. देखून हांव म्हज्या ह्या खरेंच म्हज्या काळा म्हणटा ताज्या गायांनी म्हाका लिपय, ताज्या गायांनी म्हाका लिपय. हांव तुजे तन पयस गेला सोमिया, ताज्या गायांनी म्हाका गूण कर. वी प्रेड. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पूण आमी इतले पयस येता, इतले पयस येता. पयस गेली फाटी येतात, पूण फाटी येनातली मनशान. देर आर पीपल वो कंडेम्ड इटर्नली. ती फाटी येवंकूच जायना तांकां. वेचीक पूत तो थंय गेल्ले जाल्यार एक बरगळ आयलो, बरगळ येनाट्टा जाल्यार फाटीच येतो ना. तुमी चिंतात? देर वॉज अ ड्रावट. खावंकूच ना कांय. दुकरांकी खावंक ना, हाकाय खावंक ना. परत चिंत्या, दुकरांकी बरन खावंक आहले, हाकाय बरन खावंक आहले. तो बाबा कडेन फाटी येतो ना. देव कितें करता म्हळ्यार थोड्यांक ड्रावट दिता, तो बरगळ दिता. ताणें देवाक फाटी येयचें म्हणून. पूण घरा एकलो पूत आसलो, तो चिंता हांव बाबा कडेन आसा, बरो आसा, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. आतां धाकटो पूत घरा येताना व्हडलो पुताक बेजार जालें गी, राग आयलो गी, मोसोर जालो गी. धाकटो पूत घरा येताना बाब ताका फटलून धरता, व्हडल्या भावान फटलून धरलें गी. धाकटो पूत घरा येताना ते पप्पान विचारलें, पुता तुवें पयशे कितें केले? ना, विचारिना, विचारिना. म्हाका ते पयशे आस्त इम्पॉर्टंटच न्ही. व्हडलो पूत म्हणटा, आळे तुजी आस्त तुवें दिल्ली खलवंताचेर, तांचेर, हांचेर सोरोप येवन इस्पीट करून वेस्ट केली. पळय ताजे पथकाने बरोवन दवर. पुरो पथकाची, ताच्या धाकट्या भावाच्या पथकाची पट्टी हाणें सांगली. अँड फायनली बापूय म्हणटा, पुता ये, तूं ये, घरा भितर ये, तूं फाटी ये, जेवया आमी ओट्टूक. म्हजो पूत वो मेल्लो, तो फाटी येयला, म्हाका मेळ्ळा. तूं ये, आमी ओट्टूक जेवया. तो जेवंक भितर आयलो गी, तो गेलो. वेचीक पूत मनी घरा भितर आयलो, तो व्हडलो पूत पर्मनंटली घरांतून भायर गेलो. पर्मनंटली ही लेफ्ट होम. ही कॅनॉट बी रेस्टोर्ड. तो कोणें सांगलें रे भितर येना? ताका जुबले म्हूण चिंतना. कितले बोळायले म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा, ताका बोळायले बापायनी, ये पुता ये, ओट्टूक जेवया आमी. देखून वेचीक पूत धाकटो न्ही, वेचीक पूत व्हडलो. एक ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट आसा उत्पत्ती ग्रंथ. उत्पत्ती ग्रंथ 25. रेबेक्काच्या गर्भान दोग भुरगे आसले. कोण पुरा? एसाव आनी जाकोब. वयगी 25-22.
सर्वेस्परान तिका जाप दिली, हां 2 राष्ट्रां तुजे कुडींत आसात, हां 2 परजा तुज्या गर्भांत थावनून सुवांटे जातल्यो. हां एकल्या प्रास आनी एकलो चड बळिश्ट आनी व्हडलो धाकट्याची सेवा करतलो. व्हडलो धाकट्याची सेवा करतलो न्ही गी. आतां माय फ्रेंड्स, सोम्या कडेन येवंक एक बादाक आसा. कितें म्हळ्यार पळय, तूं जल्म आवयच्या गर्भांतान येताना बाप्तिस्म घेता म्हणसरी एक सैम आसलें तुका. कोणाचें? आदामचें. बाप्तिस्मान तुका कोणाचें सैम मेळ्ळें? जेजूचें. व्हडलो कोण? आदामचो पयलीं आयिल्लो, मागीर आयिल्लो जेजूचें सैम. वय गी. आतां तूं सांग म्हाका, विच वन इज डॉमिनेटिंग इन यू? मागीर आयिल्लें गी पयलीं आयिल्लें? देवाची खुशी आसा मागीर आयिल्ल्यान पयल्याचेर अधिकार चलयचे. एसावाचेर जाकोबान अधिकार चलयचे. वय गी. आतां तुज्या जिवितांत एसाव म्हळ्यार तुका बाप्तिस्म येताना देवान दिलें नवें सैम. ताचे पयलें आदामचें सैम आसा. कम ऑन. जुबिली इज नथींग बट अलाविंग युअर सेल्फ टू बी डॉमिनेटेड बाय द नेचर दॅट यू रिसिव्ड इन युअर बॅप्टिझम. आज तुझे जिवितांत खंयचे सैम डॉमिनेट करता? एडम्स और क्राइस्ट? द विल ऑफ गॉड, द लेटर शुड डॉमिनेट ओवर द फॉर्मर. मागीर आयिल्लें पयलीं आयिल्ल्याचेर डॉमिनेट करीचे. आतां आमी मोगच्यो न्हू फाटीं सोम्या कडेन येचें म्हळ्यार म्हजे थंय बाप्तिस्माची कृपा ती पयल्या सैमाचेर हांवें डॉमिनेट करचे बरी पळोवची. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. अर्गा जेजू, हगडाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, वंदन जेजू. देखून तो सांग पावल म्हणटा, म्हज्या बाप्तिस्मांत हांव मेला आनी क्रिस्त सांगता पुनर्जीवन जाला. म्हजे ते आदले सैम आसा. आय वील नेवर अलाउड टू रेजरेक्ट. हांव ते परती पुनर्जीवन करून सोडचो ना. बट मेनी टायम्स इट resurrects. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमी बरें एक आराधन करूंक येता मोगाळ भावन आनी भयणीनो. सोम्याची कृपा आमी मागया, सोम्याचो आदार आमी मागया. आमी हर एकल्यांनी आमच्या मालगड्या घरा फाटी वचूंक आसा. ही एक्सेप्ट्स अस. Jesu tu musuhmu kerta Mogan maka dados kerta Tuka sandun pois vesona Tuja moga vine maka cinena Jesu tu musuhmu kerta Mogan maka dados kerta Tuka sandun pois vesona Tuja moga vine maka cinena Sutun maka ailo Wengeng tuja getlo Sutun maka ailo Wengeng maka getlo Zetan moji geven Porloi tuja moga Zetan moji geven Zetan moji geven Porloi tuja moga Jesu tu musuhmu kerta
मोगन म्हाका दादोस करता तुझे सांडून पयस वेसोना तुझ्या मोगाविने म्हाका चिनेना कुरगूण आसता बिया बरले म्हाका धैर्या कुरगूण आसता बिया बरले म्हाका धैर्या बुडोन आसता कंती बरले काळी सुल्लासो बुडोन आसता कंती बरले काळी सुल्लासो जेसू तू मोसो मोग करता मोगन म्हाका दादोस करता तुका सांडून पयस वेसोना तुझ्या मोगाविने म्हाका चिनेना जेसू तू मोसो मोग करता मोगन म्हाका दादोस करता तुका सांडून पयस वेसोना तुझ्या मोगाविने म्हाका चिनेना तुझ्या मोगाविने म्हाका चिनेना तुझ्या मोगाविने म्हाका चिनेना कीर्तन 73 देवाचे उतर 28 वाक्य म्हणटा देवासरची आश्चंच म्हजो संतोष देवासरची आश्चंत म्हजें संतोष म्हज्या भावान आनी भयणीनो आज आमी देवासरची आसा देवा तुजे सरची आश्चंच म्हजो संतोष तुवें लागीं आसचें म्हजो संतोष म्हजें कोप बरण ओमतता तुजी दया आनी मोग म्हाका सदां सांगात दितली तुजी दया आनी मोग म्हाका सदां सांगात दितली म्हजें जिवितांत कोप बरण ओमतता देखून संतोशान म्हजें कोप बरण ओमतता जेजू आज तुजी स्तुती करूंक हांव आयलां अब्राहम ताच्या पुताक घेवन स्तुती करूंक गेलो आनी स्तुतयेन ताणें कितें दिलें तें ताका पाटी मेळ्ळें आज तसलीच स्तुती करूंक हांव तुजे सरशी आयलां देखून कीर्तनकार म्हणटा सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायल असो देव तो एकलोच करता विस्मिता म्हजे सांगता मना सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायल असो देव सदैव सर्वेस फॉर इस्रायल असो देव तो एकलोच विस्मितां करता तो एकलोच विस्मितां करता सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायल असो देव सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायल असो देव तो एकलोच विस्मितां करता तो एकलोच विस्मितां सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायल असो देव सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायल असो देव तो एकलोच विस्मितां करता तो एकलोच विस्मितां करता तो एकलोच विस्मितां करता तो एकलोच विस्मितां तो एकलोच विस्मितां करता तो एकलोच विस्मितां करता देखून म्हाका जेजू म्हज्या जिवितांत जायती विस्मितां तुवें केल्याय तुका जावं सदैव तुजें नांव म्हज्या जिवितांत देखून कीर्तन 103 म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सगळे म्हजे अंतस्करण सर्वेस्पराची स्तुती करूं आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर ताचे उपकार केदींच विसर नाका एक ल्हान तरी उतर नाका कित्याक जेन्ना तूं तुजे देवाची स्तुती करताय विसरनासतना स्तुती करताय तो तुजे सर्व अपराध बक्षिता आनी सर्व म्हजी पिडा गुण करता स्तुती करतना देवा करगान दितना तो म्हणटा तुजी सर पिडा गुण करता तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकुट न्हेसयता आनी तुजें तरणाटपण गरुडाच्या तरणाटपणा बरी नांव सरतलें हालेलुया जेजू वय स्तुतयेन म्हाका बळ मेळटा म्हज्या बळा म्हज्या कडपा तुजेर हांव म्हजी नदर उबारता म्हज्या बोळा म्हज्या कडपा तुजेर हांव म्हजें नदर उबारता मनांत काळजांत म्हणा म्हज्या कडपा तुजेर हांव म्हजी नदर उबारता तुजे तावन वळटा संतोशाची जर तुजे तावन वळटा देखून तुमची जबाब बापा मान आनी महिमा तुका सोमिया जेजू म्हणा
मान आणि आणि महिमा महिमा तुका सोम्या जेसू तू म्हजो विश्वासी देव देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या म्हज्या जेसू जिवितांत तुवें विजमितां केल्या देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या इतल्या जेसू वर्साचे आवक दिवन म्हाका सांबाळलां देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या जेसू म्हाका बरो एक बेस तुवें फावो केलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या जेसू आमकां पती पतीन जावचे भाग तुवें दिलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या जेसू आमकां सक्रामेंत तुवें दिलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या आमच्या जिवितांत सडावत संतोष तुवें फावो केलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या हांव तुजे तान पयस येतना म्हज्या फाटल्यान येवन म्हाका सोदून तुवें फाटीं हाडलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या आमकां भुरग्या बाळाचे देणे फावो केलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या एक बरोवशेचो फुडार तुवें आमकां दिलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या जेसू आमकां बोगसूंची मनशां तुवें दिलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या आमकां सोडदोड करून समजोवची मनशां तुवें दिलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या आमच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर वावुरची मनशां तुवें दिलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या आमच्या सलवण्यान तूं आमच्या सांगाता रावलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या म्हज्या पिडेन तूं वैज जालाय देखून मान आणि महिमा तुका म्हज्या सोम्या काजारी जिवितांत दुबाव येताना म्हाका सांबाळलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या म्हाका कुमक करची म्हजे विशीं बरें उलोवची मनशां तुवें दिल्याय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या जेसू तूं म्हजो इश्ट म्हूण तुवें म्हळाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या म्हज्या भुरग्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत समृद्धी दिल्याय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या म्हज्या भुरग्या वरवीं म्हज्या कुटुंबाचो घनमान तुवें उखलून धरलाय देखून मान आणि महिमा तुका सोम्या जेसू हरगां जेजू अर्गां जेसू होगळाप जेजू उगडाप जेसू स्तुती जेजू स्तुती जेसू महिमा जेजू महिमा जेसू हालेलुया 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 सगळे मी बसया मोगाच्या न्हू देवाचें उतर म्हणटा इंग्लिशान ती स्त्री खानानगन स्त्री जेजूच्या पांयांक पडली म्हळ्यार शी वर्शिप्ड जीजस शी वर्शिप्ड शी प्रेज्ड जीजस कश्टांत प्रेज केलें पौल आनी सिलासाक बंदीन घाल्लें बंदीन घालचे पयलें वस्तूर वन काडलें आंगाचें 39 मार मारले आंग सगळें बेसां आनी एक धाकट्या कुडान पिचार केल्लें व्हडलें कूड न्ही तें तांणी मुदो जावन बसो जालें तांतू जेल कशें आसता खटीन वास येताली तांतू आंगार एक कुडको मुस्तायकी ना हातांत चेनी पांयांत सांकळी आनी त्या तिचेन तांणी देवाची स्तुती केली टू प्रेज गॉड यू नीड नॉट बी हॅपी नीड नॉट बी एवरीथिंग ओके फॉर यू आर यू विथ गॉड इन प्रॉस्पॅरिटी तूं तुज्या समृद्धीन देवा सांगत आसाय की जेन्ना तूं समृद्धीन देवा सांगत आसाय तुज्या पिडेन ती तूं देवा सांगत रावताय लुक एट जॉब एवरी डे मॉर्निंग ताजे समृद्धीन तो देवाची स्तुती करतालो देखून ताजे मांस गळोन गेलें कुसोन गेलें त्या टायमार ताणें देवाची स्तुती केली देखून म्हाका न्हू आतां सोमेचें आराधन करया ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ
ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ ಜೀವದ ರೊಟ್ಟಿಯು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ ಜೀವಾಜಲವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ ಜೀವಾಚಲವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ആരാധിസുവേനോ നിമ്മനെ യേശുവേ समीची स्तुती करा काळदंतान काळी पेटवून समीची स्तुती करा राजादी राजा ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ ರಾಜಧಿರಾಜ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವು ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆಯೋ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ರಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿಸುವೆನು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೀಳುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. महिमा स्तुति आराधना वंदन तो काजू hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan Jesu. Hoglap Jesu. Stuti Jesu. Mark chapter 14. Marcos Evangel chapter 14. Mark 14. Verse
33 जेजू गेसेमने म्हळ्यान मागता. 33 वाचा. मार्क 14:33. आणि पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस आनी कंतीस जावंक लागलो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. जेजू म्हाका कितें म्हणटा? तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. In English, how is that? Stay here and keep vigil. Right? Keep watch. Stay here and keep watch. Jesus never expects you to pray. He wants your company. तुम्ही हांगा रावा and keep watch. ताणें गेसेमनी मळ्यान समेत त्या कश्टांच्या वेळारी ताणें इतल्यांत म्हणलें, तुमी हांगा म्हजे सांगात रावा आनी जागरण करा. तुमी मागा म्हणून तो. दॅट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रेयर. इट नॉट वोकल प्रेयर. इन गेसेमनी हालेलुया स्तुती करूंक ताका नाका आलें. तुमी मौन राव, म्हजे सांगात, आय वॉन्ट युअर कंपनी. पूण त्या वेळार पेद्रू न्हिदलो. ताणें चिंतल्लें हांव येदोळ पर्यंत एक सुरत आसलो, 12 शीस आसले, पूण ते 12 जणी जाकोब आनी जुआंव म्हजे कडेन स्थानमान आसून आयिल्ले, म्हाका कंपनी दिवंक आयिल्ले न्ही. आय एम एलोन, आय एम लोनली. पेद्रू आसलो तो ताचेच विशय बडाय उलयतालो. तो म्हणटालो, कोणें सांडल्यार हांव तुका सांडिना. जेजू कोत्ता तें पोकळ प्रॉमीस म्हणून. Empty promise he gave. Jesus was. जेजूच्या मनशापणाक आमचे मनशापण मॅच जायनातलें. जेजू जल्मातान एकसुरत. ते लोक ताका पळयले म्हणटाले, कोणेय मनशांनी हाचे बरयले उलयलें आमी आयकोवना. ते ताचे पयस रावले. एलोन, लोनलीनेस. हाऊ मेनी आर यू लोनली एट होम? There also 3 times he came to them. 3 पटी आयलो, हाचो इल्लो मनी म्हाका कंपनी मेळटा कोन्ना म्हणून. नो. 3 पटी ताणें इतलेंच म्हळें. आनी बापा कडेन गेलो फाटीं. बापा, तुका साथ जाल्यार ही म्हजी काल शनिवार. परते 3 पटी ताणें मागलें. बापाचोय सांगात ना, ह्या शिसाचोय सांगात ना. ही बिकेम लोनली. लोनली. एक सुरपण. जायती जाणांक एक सुर्यान येवन काजर जालां. पती पतीनाचा भुरग्यान पटी फील विदीन 100 जाणांच्या मुखार रावल्यार म्हाका एक सुरपण बघता, हांव एकलो, म्हाका कोणी ना. एक सुरपण कसं जालें म्हळ्यार 38 years त्या बेतसायदा तोळ्या लागीं आसलो मनीस, म्हाका कोणी ना. हे उदक साळवयतना म्हजो म्हणलो कोणी ना. हाऊ मेनी आर यू टुडे? यू फिलींग लोनली? मेबी आमी पाद्र्याप आमकांय लोनलीनेस भोगता. तुमकां काजरी तुमकांय लोनलीनेस भोगता. लोनलीनेस भोगतना रॉंग उज्याचे कडेन आमी जगता पळयता. पेद्रू रॉंग उज्या कडेन गेलो. वेन यू आर लोनली, रॉंग उज्या कडेन म्हाका वचत जगता पळय म्हणटा. रॉंग मनशाची ऊब जाय, रॉंग मनशाची ऊब जाय. कम लूक एट जीसस. ताका एकसूरपण भोगलें. गेसेमनी ताका इतलें एकसूरपण भोगलें. कुर्सा वाटेर इतलें एकसूरपण भोगलें. कोणूच ताची म्हणली नात. एकसूरपण त्या मनशा थंय ताका भोगलें. बापा, तुवें म्हाका कित्याक सांडलाय? क्राय आउट टू द लॉर्ड. ताच्या एकसूरपणान ताणें बापाक ताणें बोब मारली. बापा, तुवें म्हाका कित्याक सांडलाय? आज हांगासर बसलेलीं तुमी, क्राय आउट टू द लॉर्ड. डोंट गो टू द रॉंग फायर. बापा,
तुवें म्हाका कित्याक सांडलें? ह्या पिडेन तुवें म्हाका कित्याक सांडलोय? ह्या आर्थीक अडचणीन म्हाका तुवें कित्याक सांडलोय? म्हज्या डिप्रेशनान तुवें म्हाका कित्याक सांडलोय? म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका तिरस्कार करतना तुवें म्हाका कित्याक सांडलोय? म्हज्या सलवणेन तुवें म्हाका कित्याक सांडलोय? बॉब मारा सोम्याक, सोम्या कडेन उलया. तुमी हांगा रावा आनी जागरण करा. क्लोज युअर आयज and pray. Are you lonely? Do you feel lonely? Do you want to run away from your problems? देवान निजाकी जेजूक सोडलो, सोन सोडलो. कीर्तन 102 वर्स 6 and 7 म्हणटा, हांव हारण्यांतल्या गुगी भाशेन जाला आनी पाक्यार बसलेल्या एकसुऱ्या सुकऱ्या परी पिरंगता आनी पाक्यार बसलेल्या एकसुऱ्या सुकऱ्या परी पिरंगता. आमची ह्या दिसांनी एक लिंत घरांत आसात, भुरगीं नात, परगांवांत आसात, प्राय वता. आनी ह्या कीर्तनकार म्हणटात ताका बगलें की ताच्या पाक्यार एक सुरे सुकरें बसल्लें, तें पिरंगतालें बसून. कोणी ना म्हाका, कोणी ना. आज हांगा जायतीं जाणां तुमी एक सुरें जियेतात. आरणेंतल्या गुगी बरी एक सुरीत गूग बॉ मारता. जेजू तूं जल्मताना देवाचें उतर म्हणटा तो आपल्या मदें आयलो आनी ताणें ताचे पर्यंत ताका घेतलो ना, ताका एकसुरो सोडलो, ताचे पर्यंत ताका घेतलो ना. तसलो जेजू तुजें एकसूरपण समजोवंक शकता, तो समजोवंक शकता. सम्या कडेन फाटीं येवया, सम्या कडेन फाटीं येवया. देखून सम्या म्हाका एकसूरपण भोगता. म्हजी म्हणली कोणूच ना म्हूण भोगता. आसात तीं पयस आसात, फोनार उलयतात, मेसेज घालतात, पूण म्हजे लागीं कोणी ना. म्हाका फाल्यां कितें घडत जाल्यार कोणी ना. जशें तुवें बापाक वेंगलोय, तर एकसूरपणान तुवें म्हळें बापा म्हजो आत्मो तुज्या हाती ओपून दिता. टोटल अबंडनमेंट फ्रॉम गॉड. इवन इन दॅट टोटल अबंडनमेंट Jesus was able to cry, बाबा म्हजो आत्मो तुज्या हातीन, तूं आसाय, म्हाका गोत आसा. देखून तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजे विना हांव कितेंच करूंक शकना सोम्या. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां, हांव आशेतां. तुजो मोग, तुजो मोग, तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. 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 फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना, फाल्यां कितें घडा तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा, पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा.
तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता दुःखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला दुःखाच्या कोंडान संसार बुडून गेला सुखाच्या रसात तुझ्या भोव आशेला सुखाच्या राजाक तुझ्या भोव आशेला तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजे बीन कितें साव करूंक सकाना तुझे बीन कितें हांव करूंक सकना तुजे शिवाय कितें आदार म्हाका ना तुजे शिवाय कोणूच आदार म्हाका ना तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता दर्शन दी सोम्या ओळखा कुर्तीन तुच्या दर्शन दी सोम्या वडका कोटीन तुझ्या शांती लाभय दये आत्म्याक म्हज्या शांती लाभय दये आत्म्याक म्हज्या तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया जेजू म्हणालो म्हजे संग आता रावा रावा आणि जागरण करा जेजू रुपांतर जातानाही एक तेग जण न्हिदले न्हिदेन पिकल्ले म्हणटात आता गेसेमनी म्हळ्यान ते न्हिदले रुपांतरा वेळार जेजूक तांची वरती गरज नासली पूण आतां जेजू गरज आसली गरज आसतना ते न्हिदले Jesus needed their company. मगच्यानो जर तर त्या दीस पेद्रू जेजू सांगता जागरण केल्लो जाल्यार कितें करतो वेन यू डू नॉट हॅव द पावर ऑफ प्रेयर ताणें मागलें तर कितें जाता सांगा म्हाका ताच्या पोत्यान सुरी दवरतलो थंय पोत्यान ताणें सुरी दवरली आतां मनशाक मागण्याची सकत ना देवाच्या उतराची सकत ना ताका दुसरी सकत जाय सोऱ्याची वायट सक्तेची पयशांची सकत जाय पॉलिटिकल पावर भुजाबाला तें पुरो जाय ताका देखून हो मनीस मागण्याची सकत ना मागण्याच्या सक्तेन उदकाचेर सोरल्या मनशाक आतां सुरी जेजू सांगत आसा न्ही सुरी कित्या तालवार कित्या तो चिंता मागण्याचे पावर ना म्हाका ह्या तालवारीच्या बोळान हांव सगळें चलयता पळय आतां जालें तालवारीच्या बोळ कानून पोत्यान सुरी आसा मातेवाचो वांजेल म्हणटा मॅथ्यू 26 वर्स 57 जेजूक धरलेले न्ही ताका श्रेश्ठ याजका कायपासा मुखार व्हेलो थंय शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी जमो जाल्ले पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान चलोवन वेतालो पेद्रू पयशिल्ल्यान गेसेमने म्हळ्यार तूं म्हजे सांगता लागीं राव म्हणलो लागीं रावो ना न्हिदलो आतां पयशिल्ल्यान हालेलुया हालेलुया मगचे न्हू आमकां जेजून आपयलें पयशिल्ल्यान फाटलावर करूंक लागशिल्ल्यान
पोत्यान सुरी काडून पयशेल्यान. वॉट इज द यूज ऑफ दॅट सुरी? ती सुरयेन जेजूक धरूंक आयिल्ल्या 100 जाणां पैकी 10 जाणांची मनी गुमटी कातरी जाली ताणें. जालें ताका फकत कालें केलें, गुलाम असो तूं चिंताय थोडी पटी. हां, म्हाका बरें भद्रती आसा, घर आसा, कार आसा, पयशे आसात, म्हाका सगळें सकत आसा. मागण्याच्या सक्ते मुखार तें कितेंच न्हय. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया. पळया, तांबड्या दर्याकडे सगळे इस्रायल परजावन रावली. आता देवाक फुरफुरता ती, देवा या तांबड्या दर्याकडे तुवें हाडलें आमकां. थंय इजिप्तान फोंड नात गी, आमकां थंय मरोंक मेल्यार म्हाका आमकां पुरूंक थंय फोंड नात. ह्या उदकांत पुरू जे म्हूण तुवें हाडलाय न्ही गे आमकां. फुरफुरली ती. म्हजी एकलो मागलो देवा लागीं, देवा हांवें कालें करचें, तुवें म्हाका आपोवन सांगलें आपोवन हाडला. मात 3,60,000 पीपल हांकां तूं उदकान बुडयताय गी. म्हजें तूं माग, हांवें हाडलां न्ही गी. उतरोवचें काम म्हजें, हांकां हाडलां, तांकां उदकान बुडोवंक न्ही. इजिप्ताचे हर एक सैनिकां उदकान बुडोवंक जाय म्हाका. तूं पळय, इस्रायल शाबीतांनी उतरलीं. उदकान बुडोवंक जाय जाल्यार कोणाक? देवाक, इजिप्ताचे सैनिक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धनी प्रे. आज आमची इतलेंच सगळें सांगता रावचें. तुज्या जिवितान तो म्हणटा तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार उदक तुका बुडोवचें ना. उज्यांतल्यान विशी जाल्यार उदो तुका ग्रासूंचो ना. तुज्या जिवितान कितले पटी उजो आयला, कश्टांचो उजो आयला, समस्यांचो उजो आयला, ग्रासूं ना. कितले पटी कश्टांचें उदक तुज्या माथ्या वयर पावलां, बुडोवना. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीसस. देखून म्हज्या भावान आनी भयणीनो, पेद्रून पोत्यान सुरी काडून गेले बरी. डोंट रिलाय ऑन एनी अदर पावर, रिलाय ऑन द पावर ऑफ जीसस हियर. पयशेल्यान फाटलाव केलो. ताका पयलेंत लूक चॅप्टर 22 जेजून जागरून दिल्ली. लूक 22 पळया, जेजून ताका जागोवन दिल्ली. खंय? लूक 22:31. सिमांव, सिमांव, पळय, गोव साळणेर घालून साळले बरी. तुमकां सगळ्यांक साळूंक सैतानान अधिकार मागोवन घेतला. जेजून म्हणली उतरां, ताचें नांव बदली केल्लें पेद्रू, पेद्रू म्हणून. हांवें ओडोल म्हळें, आमचे कडेन आदांवचें सैम आसा, पवित्रानाचें जेजूचें सैम आसा. पेद्रू कडेन तें दोनी सैमां आसलीं. पेद्रू म्हळ्यार ताका नवें नांव दिल्लें, सिमांव आदलो मनीस तो. जेजू सिमांव म्हूण आपयता, पेद्रू म्हूण आपयना. सिमांव, सिमांव, पळय, ताचे पयले सैम उपरांतल्या सैमा वयर डॉमिनेट केलें. गेसेमनी मळ्यांत मार्क चॅप्टर 14 तो म्हणालो, जेजू म्हणालो, कितें म्हणालो? सिमांव, तूं न्हिदलाय? तर गेसेमनी मळ्यांत न्हिदलो पेद्रू न्ही. कोण न्हिदलो? सिमांव. तालवार कोणे काडून गेल्ली? सिमांव, पेद्रून न्ही. मागण्याची सकत ना ह्या मनशाक. वो सिमांव जाला, टोटली सिमांव जाला. पेद्रू ना. पेद्रू पोवन सकल गेला. कुडीची शक्ती बळवून जाल्यो, कुडीची शक्ती बळवून जाल्यो. येवंक हांव सुरू जालें, येवंक हांव सुरू जालें. मागण्याची सकत ना, येवंक हांव सुरू जालें. जेजूच्या वैरींनी केल्ल्या उज्या कडेन बसलो. हालेलुया, हालेलुया. त्या उज्या कडेन बसलो आनी जेजूक 3 पटी सिमांवन नेगार केलें. पेद्रून न्ही, पेद्रून न्ही. कोंबो सात गेलो, जोर रडलो. पेद्रू इतलो रडलो की देखून रडुल्लो सिमांव न्ही. कोण? पेद्रू. रडुल्लो पेद्रू.
जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वेळार डायरेक्ट त्या समाधी भितर रिगलो. कोण तो? पेद्रू. हा जुवांव आलो पूण जुवांव भितर वचून ताका बेन दिसलें. ही प्रेड सो मच. रोडलो इतलो त्या पातका खातीर आनी ताचें पेद्रू पोवन वयर पडलें. जेजूच्या मरणा उपरांत 3000 लोकां मुखार उबे रावन जेजू जिवान जाला म्हणून परगट करता. पेद्रू म्हणटा म्हजे लागीं भांगार ना, रुपे ना, जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल. सिमांव पण खंय गेले? गेले सकयल, नाच जावन गेले. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आज कम ऑन तुझ्या मलगड्या घरा फाटी येवचें म्हळ्यार वन्स अगेन तुझ्या पवित्र स्थानाची कृपा जागृत कर. जेजू आनी ताचे शिस उदकांतल्यान वताना जेजू न्हिदलो. शिसांनी जेजूक उठयलें. पळया गेसेमनींत 3 पोटी पेद्रूक जेजून उठयलें. उठलो गी तो. शिसांनी एकच पोटी उठयलें, तो उठलो. मुगशनो कम ऑन, वेक अप टू फेथ. वेक अप टू या फेथ. तुझ्या भावार्थाक तूं उठ. हांवें एकच पोटी ताका उठयल्यार तो उठता. म्हाका ती 3 पोटी तो उठयता. पाटी ये म्हजीशी पाटी ये, ती 3 पोटी तो उठयता जाल्यार हांव उठोवं मन करिना. या करिज्माचे काळ आनीक थोडे दीस बाकी आहात. म्हणजे डॉमिनेट करचें, म्हजे वयर अधिकार चलयता ते म्हजे आदले सैम सोम्या नाश कर. म्हजे ते शिमावपण या घडये नाश कर. तुमची जबाब जेजू म्हजी काकुळट कर म्हणा. जेजू म्हजी काकुळट कर. म्हज्या वडण्याक हांव बलिदानां देखून, जेजू म्हजी काकुळट कर. हांव जाग्रत रावंक सुकलां देखून, जेजू म्हजी काकुळट कर. म्हज्या तोंडांतल्यान हांवें गाळी शिराप सवल्यात देखून, जेजू म्हजी काकुळट कर. हांवें हेरांचें बरें पळोवन हांव आशेवना देखून, जेजू म्हजी काकुळट कर. देवाचें उतर वाचून नियाळूंक हांव सुकलां देखून, जेजू म्हजी काकुळट कर. मोबायलार विपरीत वडण्याक हांव बलिदानां देखून, जेजू म्हजी काकुळट कर. मोबायलार पोजडेपण हांवें पळयलां देखून, जेजू म्हजी काकुळट कर. इतर देवाचेर हांवें गौरव आनी तांचे ती मागणी हांवें केलां देखून, जेजू म्हजी काकुळट कर. वायट इश्ट संगता मेळ्ळां देखून, जेजू म्हजी काकुळट कर. वायट सवयो दामून दवरूंक हांवें प्रयत्न करूं ना देखून, जेजू म्हजी काकुळट कर. म्हज्या शेत समाराचें बरेंपण आशे नासतना तांचे खोटेपण हांव आशेलां देखून, जेजू म्हजी आनीक बक्षी नासतना हांवें तकलेंत राग दवरला देखून. जेजू म्हजी काकुळट कर. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, हर एक तुमच्या आदलें सैम मती काडा. हर एक आदलें सैम जेजूक तुवें हांवें पवित्रत्म्याक दुखयलां. देवा म्हजे भितर आसल्या पवित्रत्म्याचें मोन हांवें दुखयलां. एफेसियन्स चॅप्टर 4:30 म्हणटा देवाच्या पवित्रत्म्याचें मोन तुवें दुखय नाकात. जेजू म्हजें तें मोरोंक तेंकलां. मागण्याचो स्पिरीट मोरोंक तिकला. देवाचें उतर वाचचो स्पिरीट मोरोंक तेंकला. ह्या घडी हांव तुजे लागीं विनंती करता बापा, जशें तूं तुज्या पुताक जेजूक जिवांत केलोय, म्हाकाय तूं जिवांत करूंक शकताय. म्हाकाय परत नवो जीव दी. आत्म्या म्हज्या कित्याक कंतीस जालाय, कित्याक अस्कार सुस्कार सोडताय. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, परत्यान तूं स्तुती कर. दावीद म्हणटा तूं कित्याक कंतीस जालाय. देखून जेजूचें नांव उलो मारया. सुंदर नामा येसू नामा, जय जय नामा येसू नामा. जेजूचें नांव उलो मारया. जेजूचें नांव उलो मारतल्यार सोमेस्तांक सोडवण मेळटली, सुडका मेळटली. आमची हर एक त्या सवां, हर एक कश्ट सोम्याक समर्पण आतां उलो मारया. सुंदर नामा येसू नामा, जय जय नामा येसू नामा. सुंदर नामा येसू नामा, जय जय नामा
ಏಸುನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಏಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಏಸುನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ರೋಗಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಪಾಪಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ರೋಗಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಏಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಏಸುನಾಮ ಭೂಪರನಾಯಕ ಯೇಸುನ ನಾಮ ಬಡವರ ಪಾಲಕ ಯೇಸುನ ನಾಮ ಭೂಪರನಾಯಕ ಏಸುನ ನಾಮ ಬಡವರ ಪಾಲಕ ಏಸುನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಏಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಏಸುನಾಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೆ ಯೇಸುನ ನಾಮ ಕಳೆದಿಹ ಎನ್ನ ಹುಡುಕುವ ನಾಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೆ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಎನ್ನ ಹುಡುಕುವ ನಿನ್ನಯ ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ ಏಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಏಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ನಾಮ ಏಸುನಾಮ हालेलुया 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 हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आदी 7 देवाचें उतर म्हणटा तशें आसतना आपणा मरिपा देवाक लागीं सरतल्यांक सर्व काळी तारान दिवंक तो शकता कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो सस्नाक जियेता ताणें गेसेमनी मळ्यान म्हळें तुमी जागरण करा आनी हांगा रावा मागा म्हणना कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आमचे पसून विनंती करच्याक तो देवा बापाच्या उजव्याक बसला तो कितें करता म्हजे पसून हांवें वगूत रावल्या जाल्यार ताच्या मुखार हाड जस्ट रिमेन विथ मी ही सेट रिमेन विथ मी म्हजे सांगात रावा हांव तुमचे पसून मागता हांवें मागचें व्हडलें की जेजून म्हजे पासून मागचें व्हडलें रोमन्स 8:34 रोमन्स 8:34 जेजू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पसून विनंती करता तो आमचे पसून विनंती करता तो आतां म्हजे पसून मागता सगळीं आमी दिंबेर सरपडया सोम्या म्हजे पसून तूं माग हांव अस्कत मनीस हांव अबल मनीस जितल्या जाणांक एक सुरपण बघता जेजूक सांगा जेजू म्हाका एक सुरपण बघता एक सुरपणा वरवीं म्हाका डिप्रेशन जालां
ह्या डिप्रेशना वरवीं मागूंक की मोन येना म्हाका. जेजू ह्या घडये म्हजे पसत तूं माग. सगळ्या संता भक्तांनो म्हजे पसत मागा, विनाती करा. ते विनाती करतात, बापा लागीं विनाती करतात. जेजू तूं कुर्सारी विनाती केली बापा, तांकां बक्षी तुवें विनाती केली. आज तूं म्हजे पसत विनाती कर जेजू. म्हाका ह्या संगतीची गरज आसा. तुमचें कुटुंब जेजूक समर्पण करा. कुटुंबांतलें बरेंपण संपूर्ण कुटुंबान उणेपण आसा तेंय समर्पण करया आमी. कुटुंबांत पिडेस्त आसा तर प्रायवंत आसात, जेजूचो खुरीस ती वोवयतात. जेजू ह्या घडये म्हज्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक, म्हज्या आवय बापूय जावं पुरो, म्हज्या भाव भयणी जावं पुरो, ती खुरीस वोवयतात. जितले जाणां पिडेस्त आसात, कॅन्सर पिडेस्त, हार्ट पेशंट्स, किडनी पेशंट्स, लिवर पेशंट्स, कितले जाणांक थायरॉयड समस्या आसात, कितले जाणांक हायपर एसिडिटी, युटरसान फायब्रॉइड्स आसात, युटरस कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर. सोम्या म्हजे लागीं जायते जाणांनी मागोवंक सांगनात. सगळोच आतां उडास काडया, सगळोच उडास काडा. हार्ट अटॅक, हार्ट ब्लॉक्स, सगळोच उडास काडा. देवा म्हाका तुवें म्हज्या कुडी भितरले हर एक विश्वे बरें दिल्याय, पूण म्हज्या कुटुंबान जायते जाणांक हार्ट सर्जरी जाल्या, एन्जिओप्लास्ट जाला, किडनी डायलिसीस करतात. ते सोमेज तपासत, त्या पिडेस तपासत, हातापांयाचे गांठीस हे दूख आसात, दिंबेर पडोवंक जायना, चलोवंक जायना, बेड्डार आसात. हे सगळ्यांचो आमी उडास काडून एक पडी सोम्याची स्तुती करून आमकां स्तुतयेंत आमी तांकां भेटोवन दिवया. हालेलुया, 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 आपोड जेजू या आमच्या कुटुंबाचे सगळे पिडेस तांकां आपोड जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोनी हात तुमचे तकलेचेर दवरा. हे घडये तकले भितर जायते विश्वे आसात आमचे. दोळे, कान, तोंड, चिंची सकत, जानवाय सकत, बुदवंतकाय सकत, बरी न्हीद, स्पायनल कॉर्ड आमचे तकले तावन भायर सरता. हर एक शिरो देवा इतले दोळ पर्यंत म्हणजे तकले भितर कितेंच बाजाक जावना. ब्रेन ट्युमर जावना. आयकोवची सकत बरी आसा, उलोवची सकत बरी आसा, खान पिवान जेवची सेवची उस्वास येवची सकत बरी आसा. देवा म्हजे मस्तक तूं, म्हजे मस्तक तूं देखून तूं कांव उलो मारता. हे दोळ मसरी जशे म्हज्या तकले भितरले हर एक विश्वे राखलाय, म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबांतले हर एक विश्वे तुवें राखलाय. देखून सदैव जावं सर्वेच पोर दिसान दीस तो म्हजे भार वोवयता. म्हजे तकले वयले भार तुवें वोवयल्यात. सदैव जावं सर्वेच पोर दिसान दीस तो म्हजे भार वोवयता, म्हजे भार वोवयता, म्हजे कस्त वोवयता. पातये भरवस ह्या घडये दर तर तुका दोळ्यांची दूख आसा, कानाची दूख आसा, वा तकलेन कितेंय बरी न्हीद पडना, तकली पडापड आसा, सायनसायटीस आसा, बरें उस्वास करूंक जायना, वा तुका गोमटी दूख आसा, खान दूख आसा, BP शुगरा वरवीं तुजी दीस उणी जाल्या. आतां ह्या घडये सोम्याक आमी समर्पण करा. कोणा कोणाक ती पुरा समस्या आसा, सोम्या तुका आमी ओलो मारता. तुज्या कुर्साक घाय येयल्ल्या तुज्या कुडीक आमी समर्पण करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आपोड जेजू हांगासर तुजे मुखार आसलेले म्हज्या भाव भयणीचे तकले भितरले हर एक विश्वे आशीर्वाद, आशीर्वादीत कर, आशीर्वादीत कर सोम्या. आपोड जेजू आमकां आमच्या कुटुंबांतल्या सोमेस्तांक आमच्या तकले भितरले हर एक विशय पिडेस्त आसात, सोमेस्तांक तूं आपोड. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोनी हात तुमच्या हृदयाचेर दवरया. तुमची मोगाची मनशाचो उडास काडा. तुवें तुजे पती पासत केदाळा मागलें, तुजे पतीने पासत केदाळा मागलें. माग सगळ्यां पासत आमी मागता, सगळ्या संवसारा पासत मागता. ह्या घडये तुजो पती वा पतीन जिवांत आसा तर थोड्यांचे पती पतीन नांत सरल्यान उडास काड मागया.
मागा कितले वर्सां सांगात पण तांणी दिलें तुजे अवगुण कळीत आसूनी तुजो मोग केलो जिनी सांगाती पासून मागा किट्टे पटी तुवें भोगसूंक जायनासतना झगडें जालें जाल्यार परत तुमी सोडदोडीन जियेल्यात देवा हे समेस्तां बसून ह्या घडी हांव तुका स्तुती करता कितले मिसअंडरस्टँडींग आसल्यार 40-50 वर्सां कुटुंबा खातीर समाजा खातीर ती जियेली कित्याक तुवें तांकां सांगात हाडलें हांव सर्वेस्पर तुज्या आनी तुज्या तरणाटपणाच्या पतीने समय एक हांव साक्षी आसलो म्हणटा देव आमच्या तरणाट्या भुरग्यां पासून मागया परगांवांत आसा थोडीं भुरगीं वावरतात की सुमार जाणां काम ना होगडायला जायतीं जाणां काम होगडावच्या बियार आसात UK जर्मनी दुबय अरब कंट्रीज इंग्लंड फ्रांस कितले जाण आतां पाटी येतात सोम्या आमची भुरगीं थंय वावरतात एका बरोवशेच्या फुडारा खातीर तीं गेलीं जायते जाणांक काम ना काम होगडायल्या पासून आमी मागया कोणाक काम आसा तांकां भद्रती मेळचे पासून ह्या घडी आमी मागया इस्रायलांत आमच्या कुटुंबां थंयसर बरोवो सुचोवन गेल्यान थंय वावरतात मागया जायते जाणांक आतां कामांतल्यान फाटीं धाडटात पूण आमच्या भुरग्यांक तशें जायना जावं बापा मागा जीं भुरगीं काम नासतना घरा आसात वायट सवयांक बली जातात हे टेन्शना वरवीं एकसूरपणा वरवीं मोबायल वसो तांकां लागता बापा आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक आवय बापायक तांणी मान दिशें तांणी मागण्यांत तुज्या सांगाचो दिशें खंयचेच वायट सक्तीचेर पियोवने मादक द्रव्यांक बली जायनास तांकां राखून व्हर म्हण एक घडीभर आमच्या ह्या तरणाट्या भुरग्यां पासून आमी मागया हालेलुया 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 बाबा आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक काम नातल्यांक काम फावो कर जेजू काम होगडावच्या बियार आसल्या समेस्ता ह्या घडी आमी तुका आमी समर्पण करता आपड जेजू आमकां गुण कर जेजू हालेलुया 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 आतां निंतल्या भुरग्यां पासून धाकट्या भुरग्यां पासून 10वी परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासून PUCच्या भुरग्यां पासून उडास काडा तुमच्या घरांत नांतरी तुमच्या सेस्तामारा आसात तुमच्या कुटुंबांत आसात भुरगीं परीक्षा बरोवची त्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी परीक्षा बरोवची म्हळ्यार जायती भिरांत बापा पवित्रत्म्या देणे जावन तांकां दी सगळ्या वरस ती शिकल्यान सगळ्या वरस ती शिकलीं मतीन दवर बरें करून बरोवन तांकां कृपा दी कोणेंच घर सोन धांवन अशें हो जीवघात करया म्हण चिंतचें आमकां अशीं एक भुरगीं 1-2 भुरगीं बापा ह्या भुरग्यांक धैर्य दी पवित्रत्व सदांच तांकां सांगात दिवन दी ह्या परिक्षेच्या दिसांनी मोबायल इंटरनेटाक तांणी बली जायनाशें बापा परिक्षेक गमान दिवन तांकां शिकय कोण CET नीट परीक्षा बरोवंक तयार करता तांचेर तुजें बेसांव घाल बापा कोण जॉबा एप्लाय करतात कोण इंजिनियरींग कोण नर्सिंग शिकोवंक आशा आसा पूण कश्ट आसात सक्कळ भुरग्यां पासून आमी आतां विनवणी करता नेणतलीं भुरगीं धाकटीं भुरगीं रजा मेळ्ळ्या घरा आसात बापा घरांत आसच्या भुरग्यांक भद्रती दी सुरक्षा दी थंय आवय बापाय विदेय जायचें मागण्यांत तांणी आसाशें हर एक फावटी आमची तरणाटी भुरगीं भायर वचून भितर येतना तांचीं वाहनां सांबाळ सुरक्षीत सांबाळ सगळ्यां पासून आमी मागया ह्या दिसांनी हर एक पिरगजांनी रेतेर आसा बरी जावं बापा सगळ्यांनी मेळशें आमचे पाप आसाय बापा सुद्दां आमी मागया सगळ्या आमच्या उडपी DSC पासून ह्याजाकां पासून धर्मिकां पासून सगळ्यांचो आमी उडास काडया आमच्या कुटुंबांत याजक आसात आमकां सक्रामेंत दिल्ले याजक आसात रिटायर्ड जाल्ले याजक आसात सगळ्यांचो उडास काडा ह्या सक्रामेंता मुखार सगळी मागणी हांगासर आसात तरणाटी जायती तरणाटी हांगासर आसात एक आशा दवरना आयल्यान काळजान
बापांचे सुमेस तांचेर तुजें बेसांव घाल एक घडीभर वडा तळ्यान आमी स्तुती करया जेजूचे आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार जावचे फुडें वडा तळ्यान स्तुती करया हालेलुया 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 बापा हांगासर आसले म्हज्या भाव भयणीचेर तुजे आशिर्वाद घाल हे आराधन लाईव्ह पळोवच्या म्हज्या भाव भयणीचेर तुजे आशिर्वाद घाल बापा हातुडलाराच्या भाव भयणीचेर तुजे आशिर्वाद घाल सोमेस्तांक तुजी कृपेची देणी पवित्रत्वेची देणी फावो कर हालेलुया 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 आमची दुःखां पुसून काड आमची दुःखां पुसून काड आमची पिडा शिडा पयस कर आमचे बंदपास पयस कर हालेलुया 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 आमची सगळीं त्या सवा सांगाता घालून येद्या वाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गवया Yedia boda sakramenta Sestang naman keruya Purbila tiarupa bola Novyo iti adaya Sebon mecha Uskut visya Babartaci boltibia Zase Bapa Tase sputa Ulasani stutisa Podbi mai masasna Ye kastala Sita Tu kadogancha spirita Sama sami navarta Amen हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूचे जीवन कुर्साचे मरण आणि पुनर्जीवनपणाचो उडास तुवें आमकां घडोवन दवरलाय या पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंबीर पडून आराधन करच्या या म्हज्या भाव भयणीची मागणी तांची कुटुंबाची ते सवा बाबा आमच्या भुरग्यांची परीक्षा आणि आमच्या युवजनांनी बरो वावर तूं फावो कर म्हूण मागोवन हांगासर आसले समेस्त तांची विनवणी आयकून घे आनी ह्या पवित्र सक्रामेंतान तुवें बसयलेली सर दिरवी आमकां दयेन फावो कर तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ते सवा ह्या परी आसा ते देवाने केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता विवेक अनिता पिंटो बेलतांगडी विलियम डिसोजा संताकट्टे जसिंता मार्टिस आनी कुटुंब कलमाडी निकोलस उर्बान मिनेजस पामोर सेवरिन डेसा आनी कुटुंब बेलमांड फ्लेवी कोरेया मुल्की डॉक्टर स्नेहा जॉन बेंगलोर सिल्विया आनी रोनाल्ड फेर्नांडीस बेलमांड कॉलिन लोबो मणिपाल जुलियट लोबो मणिपाल हिलरी कोरेया आनी कुटुंब उद्यावर रोनाल्ड आनी हेलेन डिसोजा पियूस नगर एलिस डिसोजा मोगरनाड तशेंच ग्रेटा कार्डोजा बॉम्बे विनोल रोजवेल डिसोजा पियूस नगर अजय आयरन डिसोजा बसरूर येसुदास तीर्थाळी हांच्या ते सवा पासत तशेंच प्रिन्स्टन मतायस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता फ्लेविया मतायस कालमारी सिस्टर मारिया हिल्डा आनी सिस्टर एन्ड्रिका हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता ऑल्विन क्रास्ता सस्तान रोजी फर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता वर्नन फर्नांडीस सांताकट्टे गेब्रियल आनी मार्गरेट मार्टिस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता आशा डिसोजा सांताकट्टे लिली करवालो हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता एमी पिकार्डो आनी कुटुंब कालमारी विक्टर ऑलिवेरा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता मनीषा लोबो नेजार रोज मेरी हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता विलियम मणिपाल
रॉबर्ट आनी ट्रिजा डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता निखिल पिंटो आंजेलो कळत्या काळचा मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या मिरता ओडा मोडान तुका लगता सुकून गेल्यो शेळ्यो आमी सर सावळाचा तुझ्या आधाराचे सोम्या पातळी आसा भक्ती तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्वरा देवा तुझो आधार माता त्या काळचा मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या मिरता ओडा मोडान तुका लगता वेचीक पुता पोरी आमी पयस गेलेल्या तुझे कृपे तुझे दय हांगा सपल्या आनी केदीस तुझे दान पयस सरनाशे तुझी ससाय आमकां दे म्हूण सोम्या मागता त्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या मिरता ओडा मोडान तुका लगता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं मग आळभावन आनी भयणीनो आयच्या पांजेलांत वेचीक पुताची वपार आमी आयकता वेचीक पूत घर सोडल्या त्या दिसा बापायन एक मुदी एक दोगलो एक जोड वान्या ताणें तयार करून दवरली म्हजो पूत पाटी येता आपणाचो पूत पाटी येताना तो हाडूंक धावना ताणें ऑलरेडी तयार करून दवरलें देखून दोळ्यांनी देखोना कानांनी आयकोना मनशाच्या काळजांत रिगोना की तें सक्कड देवान तयार करून दवरला म्हणून आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणटा 1 Corinthians chapter 2 verse 9 आमी देवाचो मोग करता तर देवान आमकां कितें सक्कड तयार करून दवरना देखून ह्या जिबलेवाच्या वर्सा आमी परतेक पाटी येवया आमच्या मालगड्या घरा आमी पाटी येवया लेविटिकस चॅप्टर 25 verse 13 आपापल्या मालगड्या घरा आमी पाटी येवचे म्हळ्यार जुबल्यो वेचीक पुताच्या घरा मालगड्या घरा पाटी येयलो तांचो संतोष देखून ह्या भगनांनी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया आमच्या पथकांची आमी दूख धरून सांगात आमी म्हणया हांव पथकी सर्पवेदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उत्सरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत
सोमिया काकुत्क प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या महिमेवन देवा ह्या संवसारांत आसतना पवित्र देण्यानी सर्गींच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय तर आमी ह्या संवसारांत आसासर तुमचं आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या सस्नाच्या उजवाडाक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजी बेतकाटी घेवन तुजे परजेक चोरावाक व्हर. तुज्या दायजाचो हिंड हो पिकाळ भुंयचे मदेगात रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो चोरावाक वेतलो तशें ताका आतां भाशणान आनी गिलेयादांत चोरावाक वचूंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्लीं ती विजमितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजान वाचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताचीं पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदां काल राग धरिनाय बगार काकूळ दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून आमची काकूळट कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळां मस्ती सगळीं आमचीं पातकां दर्याच्या गुंडायेंत उडय. पुर्वी आमच्या पुर्वजांक सपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणें जाकोबाक तुजे विस्वासीपण आनी अब्राहमाक तुजी काकूळ दाखय. देवाचें उतार हें देवाची ओडकार. सर्वेस सगळोस कणवाळो आनी दयाळ सर्वेस सगळो कणवाळो आनी दयाळ आत्म्या मोच्या सर्वेस राखरसी जीवा मोच्या ताचे पवित्र नाव नावाळ आत्म्या मोच्या सर्वेस राखरसी आनी ताचे सरूपकार केदीस विसरो नाका. सर्वेस सगळो कणवाळो आनी दयाळ तोस सर तुझे अपरा भोगशिता सकट पिडा वो कातिता फोंडांतलो तुजो जी तो राखता. मोगानी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नीटयता. सर्वेस सगळो कणवाळो आनी दयाळ ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो केतनाय न्हय वय तो सदां काल राखतात रावन सोना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो ख्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण तो घेना. सर्वेस सगळो कणवाळो आनी दयाळ प्रिथुमे प्रास मोळाप जितले उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय. तुजी भक्त करतेल्या थंय उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेका पयस आसा तितले पयस आमची पातकां आमचे थावन तो काण उडयता. सर्वेस सगळो कणवाळो
कळवळो आणि दया उभी राहूया. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमेवरी राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमेवरी राया हांव उठून म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो बाबा हांवें देवाचेर आनी तुजे विरोध वचोन पाप आधारले. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवे असो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी सबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सरशीन वेतले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. वो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांच्या सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वोपार सांगली. एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तांच्या मदल्या एकल्यान तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लेगीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांगडाक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. 6 दीस गेले नंतर धाकट्या पुतान आपलें आस्त बोदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयसिल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांतय मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताच्या लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जातेसर त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तो वेळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेक सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भटान दुकरांक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी कांवच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें, तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी तो आपल्या इतल्याक म्हणालो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळेचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा बुकेन मरतां. हांव आतांसू उठोन म्हज्या बापाय सरशीन वेता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशीन पाटी भायर सरलो. पूत घरांतावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळी सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तो वळ पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो, वेग्गी वसा. आशिल्ल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाडको हाडून मारा. आमी काम जेवन गम्मत करया. कित्याक वो म्हजो पूत मरून पावलो, तो आतां जिवान जाला. सुकोन गेल्लो, तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हूण ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला,
तो शाबित पाट आयला खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हे आयकतेच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वसना जालो. तो तसो बापूयच भायर येवन ताका बोळोंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा, पळय इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुज्या खातीर हांव घडलो. एकच एक फावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां सांगाता गम्मत मारूंक आजून धर म्हूण एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत सगळी तुजी आस्त कलवंताचेर उबाड केल्लो तो फाटी आयलो आनी तुवें ताच्या खातीर पुश्टी पाडको मारयलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाऊ मरण पावलो, तो आतां परत्यान जिवान जाला. सुकोन गेल्लो, तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचें उतर हें तुका क्रिस्ता स्पोईतायच्या अर्ध्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता अर्ध्या मोगान तुका स्वीकार तुमकां ए बापा. स्वीकार तुमकां ए बापा. बलिदान बापा अर्ध्या मोगाचे आपणाचेच जेसो कुर्सार भेटयले. बलिदान बापा अर्ध्या मोगाचे आपणाचेच जेसो कुर्सार भेटयले. संभ्रम ताव आज व्हड मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान. संभ्रम ताव आज व्हड मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवोवपाक मानतले जावं म्हूण तुमी मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एकट्या पवित्र सभेच्या आदाराक सरीसर मारून घे. दयाळ बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमचें सोडूनच फळ आमकां लाभो. आमच्या पातकी सैमाचो वंदवण्यो दंबोवंक आमकां बोळ मेळोवं आनी आमच्या आत्म्याक गरज आसलेली सर्गींची देणी आमकां जोडूंक फावो हें आमी मागतां आमचें सोडून जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून एका तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरता. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परजेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्ता सांगाती तुजी स्तुती एकाच तळ्यान आमी गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पतो. सगळी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सचे सर्गी तुका
तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय जय जय. बापा कोरोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसूंक पयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हजे रक्तची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ तसो गुट परगट होया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोनावो तोवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या चड बंदारा आमची सळवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी चडवणीची कालच तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र साबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मोरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना सोम्यान आमकां शिकयलां तें मागणें आतां आमी विश्वासान सांगता मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सगळ जाता तशी संवसारान साव आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडों दी नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. सर्वस्परासर वायटांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशेन नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पत्कांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजभर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप कटले आमची गागोज कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप कटले आमची गागोज कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जिवनाक आपण लाभलेली आज आम्ही सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आव्हाना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पांचसंको 192 192. Carismoci aşıvnasa Carismoci lalevnasa İçisu Seucatuka Evegi Buktambu enantuca Carismoci aşıvnasa Carismoci lalevnasa E Jesus Seucatuka Evegi Buktambu enantuca Tu morokuri Haun tuji sheli Hare gadi rakta ताण बुके भेली ओक्सुंपात कामेली सरो देव पोस्ता काळक्या अंतरारी दिवो सबू तुझी सेवा मोक्तु सोबखन पाणीस कैता गाय सर्गीच्या गाण्या दैविक तुझ्या देण्या जीवन सला पावन ओढो जाऊ Soglos makalitai Bukmuci tutamoitai Maudung koso Hautu sobuka Carismoci Ashivnasa Carismoci Lalevnasa E Jesus Seucatuka Evegi Buktambu enantuca Carismoci Ashivnasa Carismoci Lalevnasa E Jesus Seucatuka तुझो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी रोंबो आनी आमच्या प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तो अदीक अदीक रुजू जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडका. घेवचें आनी आमच्या पाद्यार तुमची मनाची वात तुमी घेवची. ऑल्विन क्रास्ता आनी कुटुंब सस्तान नांव नाका सांताकट्टे, तशेंच प्रशांत मारिना आनी प्रिन्सिया फर्नांडीस तोट्टा, लॉयसी डी आल्मेडा सस्तान, नोएल आनी कुटुंब ब्रह्मावर, डेलन आल्मेडा लक्ष्मीनगर सांताकट्टे आनी आज वॉर्न स्पॉन्सर केला. तशेंच रिचार्ड आनी रेन्नी लोबो ब्रह्मावर. मोगाचनो तुमकां देव बरें करूं. मोरयमाचे आशिर्वादा तुमचेर मागता. विनती वेलंकणीचे मागे तुझ्या भुरग्यांपासून विनती वेलंकणीचे मागे तुझ्या भुरग्यांपासून ये बोव नितळी आमकारी बोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची बोव निर्मळ आवय जावं ससान जावं तुका वचून काडली. देवता तूं गर्भी समोरच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंदाचो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवं वा तूं आनीकी चड वाडोवं हांव भोव चड अत्रेकता. ये दुखेसांचे भोव मोगाळ माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयलाय तो प्रत्येक आदार या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेव आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बसोवन आनी तुज्या बळवंत ससायच्या आदारार दवरून भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं पराता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासून विनंती कर. देवाची घेवन खुशी जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर. नाहीतर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळाशे कर म्हण ह्या नोवेलांत हांव तुजे लागीं परतून मागता. ते सवा ह्या परी आसात. बरें काम आनी बरो पाग मेळोवंक जाग्याची पेपर्स वर्क बेगीन सारकें जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, युट्रस अंदाजचें सिस्ट गूण जावंक, पोटकाणी गूण जावंक, कुटुंबाच्या सणांक बरी भलायकी मेळोवंक, शिकिल्ले मोतीन वचून परिक्षण बरें करून बरोवंक, घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, रीण फारीक जावंक, गव्हर्मेंट ऑफिसांत काम पर्मनंट जावंक, भुरग्यांची देणें फावो जावंक, मिल्क डेयरीचो जागो बऱ्यान विकून वचोवंक, कोर्टांत तेची जाग्याची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता, नातरांक बरी भलायकी मेळोवंक, पुताक सुनेक कुटुंबान मोगान जिवंक, युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक, कॅनडाची PR मेळोवंक, पाट दूख गूण जावंक, बावळो गूण जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, बें पयस वचोवंक, राती न्हीद पडोवंक, किडनी डायलिसीस सारकें जावंक, वेरिकोस वेन गूण जावंक, राग मोसोर झगडें सोडूंक, कुटुंबान मनस्ता पयस करून राजी जावंक, पांयांतलो हुलोप गूण जावंक, केसरचें रावंक, मन परिवर्तन जावंक आनी वायट इश्टाघात सोडूंक. ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगता मागया. तुज्या मनांत हांवें करच्या ह्या नव्या मरिपा तुजे मध्यस्थीकेन म्हाका शिवोती पातळी विसारूंक हांव सुशी वता. तुजो देवी पूत तुज्या कुशीन आसतना
ताणे तुझ्या खटावेन काळजान पेटयला सैमावत्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागता. हे म्हजे मागणे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे देवाचे देवाचे माये हे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल कडल्यान पहिल्या पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या मुळ्या प्रणामां मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या गौरवान सबार पसरळी मोतयां ती जाम दीत म्हूण हांव खुशी व्हरता. आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परसळांक वाडोवन दीत म्हण अत्रेकता. हे दुखे संचे भोगणे देवाचो पुत्र मनीस जाताना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागता. तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मरिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्ल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मनाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्ली सगळी बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी सोंटी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदर. ताणे रचला सर्गाणी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे सशीन पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिड्यान कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्ल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळाय लगे आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जी येताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ये मुझा सोमिया ए मुझा धनिया नमो नमो तुका नमो नमो तुका. ये मुझा सोमिया ए मुझा धनिया नमो नमो तुका नमो नमो तुका. स्वार्थ सुखाक लागून वाट सोडल्या म्हाका सांगोंक तूं आयलो. स्वार्थ सुखाक लागून वाट सोडल्या म्हाका सांगोंक तूं
आयलो पूण पाटलाव तुजो ना केलो तरी मोग मोसो केलो पूण पाटलाव तुजो ना केलो तरी मोग मोसो केलो नीनपणी मागता दन्यामो चिका तुंक नीनपणी मागता दन्यामो चिका तुंक देव करपेन म्हाका भरतो सोमिया त्याच पेंगेन म्हाका देव करपेन म्हाका भरतो सोमिया त्याच पेंगेन म्हाका ये मोच्या सोमिया ये मोजा धनिया नमो नमो तुका नमो नमो तुका ये मोच्या सोमिया ये मोच्या धनिया नमो नमो तुका नमो नमो तुका देव परसळान रास करच्या तूं दर्शन दी म्हाका देव परसळान रास करच्या तूं दर्शन दी म्हाका एक तुजें किर्नास करी तुज्या पातक्यांच्या ओटण्या एक तुजें किर्नास करी तुज्या पातकांच्या ओटण्या सावरचीत मोची देणी करया वाटे द्वारे सावरचीत मोचे देणे करया वाटे द्वारे तुझेच बरी येतो धनिया देव आनंद सरके तुझेच बरी येतो धनिया देव आनंद सरगे ये मोच्या सोमिया ये मोच्या धनिया नमो नमो तुका नमो नमो तुका ये मोच्या सोमिया ये मोच्या धनिया नमो नमो तुका नमो नमो तुका मोगाळ पुता सोबे आमकां मोरी शिरवाती आमकां जेसूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दितोचे आशीर्वाद भलायकेचे माये आम्हा बसो विनंती कर. धैर्य सुकरा आम्हा बसत विनंती कर सोमेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसत विनंती करा भगवान कुर्साचे कुर्वे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.